नमस्कार येवकार तुमकां आतांच एक बातमी आयिल्ली आसा तेजे प्रमाणे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे जे राजकारण आसा ते फुडें आनी एक वेगळो टर्न घेता। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे ट्रेजरर अजय कोलकर हांच्या वॉट्सएपा वयल्यान पूण एक्चुअली ऑर्डर आसा विश्वेश नायक हांणी विरेश बोरकार हांकां पार्टींतल्यान टर्मिनेट केला। सो फायनली इतले दीस जो बोवाळ चलतालो, इतले दीस जो वादावादी चलताली, इट एंड्स इनटू अ टर्मिनेशन। whether it ends or continues हे पळोवचें पडटलें, पूण वादावादी वाडटली। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान जी प्रेस रिलीज केल्या तेजे बरोबर तांणी टर्मिनेशन लेटरूय पोस्ट केला। तातूंत रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी hereby announces that Viresh Borkar has been terminated from the primary membership of the party with immediate effect following due process under the party constitution and disciplinary proceeding initiated against him. Consequently, Viresh Borkar shall immediately cease to be member of Revolutionary Goans Party. He is further directed not to represent himself as a member, office bearer, spokesperson, authorized representative or functionary of the RGP in any capacity whatsoever. Borkar is also directed to immediately desist from issuing any communication, direction, press releases, statement, letter, correspondence in the name or behalf of the RGP. This also means की सध्या तो RGP चो primary memberय ना. In such communication issued by him hereafter shall be unauthorized, unofficial, null and void and shall be binding upon the party. The RGP requests the public, media organization, government authorities and all concerns to take note of this decision and disregard any representation or communication made by Viresh Borkar on behalf of party from the date of termination. So ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीर पळोवया आमचे कडेन सध्या आमचे बरोबर आसा सचिन सुर्लेकर जे आमचे असोसिएट एडिटर आसा। सचिन, दीस ऑल्सो मीन्स सध्या विरेशूय ना मनोजूय ना सध्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात। बरोबर, सध्याची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार जे लीडर म्हणून पळयताले ते दोन्ही लीडर सद्याक आमकां पार्टींतले भायर अशे दिश्टी पडटा। पूण आतां एक इश्यू जाला की विरेशान ऑलरेडी क्लेम केल्ले आसा की आपूण हो प्रेसिडेंट आसा आणि तांच्यांनी पयलीं तर हे सगळे बरखास्त केल्ले। आतां दोन्ही वाटेन आसा। विरेशान सगळे जर जे स्टेट कमिटीज आसा त्यो बरखास्त केल्ल्यो आणि त्यो कमिटी विरेशाक आतां भायर काडटा। सो कोण खरो हे लिगल हांव आतां कांय जाणां कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करतालो। सो एक्झॅक्टली कितें हे सिच्युएशन जावपाचें आसा तें समजून घेवपाचो प्रयत्न करतालो। सो तातूंत एक म्हाका कळोन चुकलें की ही जी आता गोष्ट आसा ती लिगल बाजून वयतली, लिगल प्रोसिजराक वयतली आणि ते इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हांचे कडेन वचूंक शकता, कारण ते ऑथरायझेशन दिता पळय ते इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया दिता। सो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ऑर जे स्टेट लेवलचे इलेक्शन कमिशन आसा आता ते कोणाकडे, कारण पार्टी जी रजिस्टर जाल्ली आसा स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जी बॉडी आसा ताच्या थ्रू रजिस्टर जाल्ली आसा आणि तांचे कडेन हो म्हाका दिसता आता मुद्दो वचपाचो आसा। आता दोन गजाली आसा, आय इंटरप्ट सचिन, दोन गजाली आसा। एक म्हणजे जर रेजिग्नेशन म्हणजे ताका टर्मिनेशन केलें जाल्यार विरेश वील बी अनअटॅच मेंबर, म्हणजे जेता ती असेंब्ली सेशन आसा तातूंत ताका अनअटॅच म्हणून बसचो पडटलो। ही वील नॉट बी RGP मेंबर, ही वील बी RGP अनअटॅच मेंबर। सो ताजी डिसिजनां आनी पार्टीची डिसिजनां सेपरेट जातली। पूण त्या गजाली कडेन पावच्या पयलीं ही गजाल इस्टाब्लिश करची पडटली की विरेश हे मानता काय ना की आपूण टर्मिनेट जालो म्हणून, ही गजाल इस्टाब्लिश करची पडटली। म्हाका दिसता ही गजालीचेर अजूनय विरेश जे आसा तांचे कडेन ते मानिना अजून पर्यंत की ह्या कमिटीचे ज्यो डिसिजनां तांच्यांनी सांगिल्ल्यो आसा 2 दीस आमकां अशें दिश्टी पडलें की विरेशान तांचे डिसिजनाच भायर मारलेली आसा। इतले सगळे जावन विरेशान एक थंयसर नोटीसूय आमकां दिश्टी पडली की ऑफिसान येवप ना हे ते। सो विरेशान तर तांचे खंयच्योच गोश्टी मानपाक न्हयकार दिल्लो आसा। सो वेळाचेर ही नोटीस सुद्धा विरेश कितलो मानतलो हाजेर प्रश्नचिन्ह आसा आणि म्हाका एक दिसता की विरेश ह्या नोटीसेक कसोच मानपाक तयार आसचो ना, कारण विरेशा कडेन ज्या तरेन आमी उलयल्या, विरेशाची ज्या तरेन भुमिका आशिल्ली त्या तरेन अशें दिसून येता की विरेश ह्या नोटीसेक मानपाक तरी इतले बेगीन तयार आसचो ना। तेच्या पयलीं वील रीड दिस नोटीस. दिस इज टू इन्फॉर्म यू दॅट कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कॅन वी जस्ट स्क्रोल लिटल स्लो, हांगा शोकॉज नोटीस हॅज बीन इश्यूड. ताका वेगवेगळे आसा हे
वी विल रीड दिस नोटीस. वी आर ट्रायंग टू ब्रिंग दिस, म्हणजे जे लेट जॉईन झाले त्यांच्या खातीर टर्मिनेशन ऑफ प्रायमरी मेंबरशीप ऑफ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी. दिस इज टू इन्फॉर्म यू दॅट द competent authority of RGP, मातशें स्लो जाल्यार बरें पडटलें. RGP, after considering your continuous act of indiscipline, misconduct, anti-party activities, violation, has resolved to terminate your membership. So the competent authority has found that, म्हणजे ताजेर जी डिसिप्लिनरी एक्शन चलताली त्या कमिटीन ताका फायनली ही हॅज बीन टर्मिनेटेड. सो वेगळे वेगळे गजाली आसा विच वी आर प्लेइंग ऑन अवर स्क्रीन रायट नाव. But before that, we'll also go to Hanumant. I'll come back to you, Sachin, for more details. म्हाका दिसता आज रात जागोवची पडटली तुकाय बी आनी म्हाकाय बी. सो ताजेरूय येता, बट वील गो टू हनुमंत जो सद्या फिल्डाचेर आसा. हनुमंत, एक्झॅक्टली खंय आसा तूं? आर यू नियर एनीवेअर RGP ऑफिस ऑर यू आर समवेअर आउट? जस्ट टेल मी. आनी सद्या ह्या टर्मिनेशना उपरांत सद्या वातावरण कितें आसा? आता फाटल्याच दिसा आमी पळयलें की चालूच आशिल्ल्या आरजीपीचे भितर रिफ्ट. विरेश बोरकार ते हे मारले, नोटीस सील केले, ओपन ऑफिस ओपन भितर आशिल्ले. चिंतपाची गजाल आता एक आसा की पयली विरेश बोरकार आपूण नॅशनल प्रेसिडेंट ऑफ आरजीपी म्हणून हांकां बरखास्त केल्लो. कोणाक? विश्वेश नाईक आनी अजय खोलकर हांकां बरखास्त केल्लो, हेंनी सस्पेंड केल्लो. आता हेंच्यांनी हेकाच टर्मिनेट केलो. आता आमकां लिगली हे पळोवचें पडटलें की हे जे तेंच्यांनी टर्मिनेट केल्या ते लागू जाता काय ना, तो एक्सेप्ट करता काय ना. कित्याक म्हणजे तो आपणाक नॅशनल प्रेसिडेंट ऑफ आरजीपी म्हणटा. सो आता हांगसर गडबड फूल चल्लेली आहा की विरेश बोरकर सांतांद्रेचे जे लोक आहा, तेच्या वांगडा जे भोंवता जे सपोर्टर्स आहा, ते मानता काय ना तेच पळोवपा खातीर आमी तेंचे संपर्क करपाक ट्राय केलो. आता आमी वाटेर सुद्दां आसा, ते फक्त लायव्ह येवपाचेर आमी रावल्या. सो आता तांकां कॉन्टॅक्ट करतले, कोणा मेळटले. पूण एक खूप कन्फ्युजन क्रिएट जाला. आता त्यांनी नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणटले, आता नॅशनल प्रेसिडेंट ना, स्टेट प्रेसिडेंट ना, कोण कितें काडटलो, टोटल कन्फ्युजन. सो सद्या हनुमंत रस्त्यार वाटेर आसा. हनुमंत इज ऑन द वे टू RGP ऑफिस. आय थिंक आफ्टर सम टायम ही विल बी एट द RGP ऑफिस अँड देन थंयच्यान आमी ताका लायव्ह घेतले. आमचो प्रणय आसा, वील बी वॉचिंग दीस लायव्ह नाव अँड वील जॉइन अस आफ्टर सम टायम. सो सद्या आय विल गो बॅक टू सचिन. बट जे आमचे बरोबर लेट जॉइन जाला त्यांच्या खातीर there is this news के RGP, म्हणजे RGPच्या जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक has issued has terminated Viresh Borkar even from the primary membership of the party. So Sachin, coming back to you now. हा जो इम्पॅक्ट म्हाका दिसता लार्ज स्केल आसा की म्हणजे एक तरी अशें जालें की सारकें की RGP एकठांय येवपाची जी पॉसिबिलिटी इल्ली सुद्दां जी आशिल्ली, इट हॅज डायड डाऊन नाव. न्ही, आणि एक म्हाका हातून आणि एक दिसता रुपेश बाब की आता पहिल्या गोष्टीर एक तर तुवें सांगलें की आरजीपीचो ह्या वेळार जे आरजीपीचें सिच्युएशन आसा न्ही, ते एकदम म्हाका दिसता सामकेंच गळून गेल्ले सारकें आसा. कारण पार्टीचे मेंबर्सूय काल ज्या तरेन उलयल्या आणि हांव बाकीच्या मेंबर्सां कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करतालो, सो दे आर नॉट व्हेरी मच कीन टुवर्ड्स द पार्टी रायट नाव. जो इमोशनल आमी त्या दिसा उलयताले की तितून एक इमोशनल गोष्ट आशिल्ली, अटॅच आशिल्लो, तो अटॅच आता बिलकुल ना. पार्टीचो अटॅच सामको तुटिल्लो आसा. सो पार्टी फाल्यां जाग्यार येता सुद्दां अशी दिसत जाल्यार ती खूप वेगळ्या तरेन आसतली. दुसरी गजाल आसा की आता मेन आता आमी हें सगळें डिस्कशन करता आसतना तातूंत एक गजाल आसा की दोगूय जाण क्लेम करता की आमी खरे आसा, म्हणजे आमचो पावर खरो. स्टेट कमिटी जी आसा ती म्हणटा आमी सारखे, जो विरेश बोरकर आसा म्हणटा तो आपूण नॅशनल प्रेसिडेंट आपूण सारको. दोगूय जाण क्लेम करता की पार्टी आपल्याकडे आसा म्हणून. पूण खऱ्यांनी जर पळोवंक वचत न्हय जाल्यार आता इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कडेन जी इन्फॉर्मेशन आसतली, ज्यो गोष्टी आमकां पळोवपाक मेळटल्यो त्यो खूप म्हत्वाच्यो आसतल्यो. आता आमी इतले बेगीन कोणा बरोबर रावूंक शकना, कारण फाटल्यान आमी म्हळें की इलेक्शन कमिशनाचे ज्या पेजीचेर आमी पळयली, जो तांचो जी कॉन्स्टिट्यूशन आसा तातूंत नॅशनल प्रेसिडेंट आसाय बीन, आणि विरेश बोरकर हांच्यांनी क्लेमूय केले की नॅशनल प्रेसिडेंट आपूण आसा बीन म्हणून. पूण ताच्या उपरांत जेन्ना ज्यो गोष्टी घडामोडी आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्यो तातूंत तांचे जे स्टेटचे कमिटीचे मेंबर्स आशिल्ले तांच्यांनी सांगले, अजय खोलकर हांच्यांनी सांगले की आमची कमिटी ऑलरेडी बदललेली आसा आणि ती बदललेली आमी जनरल बॉडी मिटींग घेतली, ताच्या उपरांत ती बदलल्या सायन आसा आणि ती काय तांत्रीक गजाली खातीर ती अपलोड जावंक ना म्हूण. पूण येद्याशा घोळा खातीर येद्याशा गोष्टी खातीर येदो व्हडलो घोळ जावपाक जायना आशिल्लो, बट तो जाला. आणि अशा रितीन म्हाका दिसता ह्यो गोष्टीचेर खूप विचार करपाचे आसा. तिसरी गोष्ट हांव आनी एक गोष्ट हांगासर नमूद करपाक सोदता जी खूप म्हत्वाची आसा.
आमचे जे व्ह्युअर्स आसात तांकां कळपा खातीर सांगता. आता कितें पॉसिबिलिटीज आसात त्यो सांगता. एक जर विरेशाक तांच्यांनी काडला पार्टींतलो एक्सपेल्ड केला जाल्यार तो इंडिपेंडंट म्हणून उरतलो फॉर नक्की. असेंब्लींतल्यान काय भायर वचना हें सांगपाक सोदता कोणाकूय दिसता, कारण ह्यो बाजू अजून पर्यंत खूब जाणांक खबर आसच्यो. सो जर खंयच्या पार्टींतल्यान एमएलए खंयच्याय काडटा जाल्यार खंयच्याय रिजना खातीर जाल्यार ताका इंडिपेंडंट तो आपूण वावरूं शकता असेंब्लीन. सो तो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून उरता. ताचें जे कॉन्स्टिट्यूशन आसा तातूंतल्यान तांकां एक रायट दिल्लो आसता, लोकांनी निवडून दिल्लो आसता, ते खातीर तांचो आवाज जावन तो असेंब्लीन उरता. दॅट इज फॉर शुअर. सो आता दुसरी जी बाजू म्हणटा की जे स्टेट लेवला वयल्यान प्रेसिडेंटाक काडपाक शकता काय, जाल्यार ताचो आन्सर आसा ना. जर जे विरेश खऱ्यांनीच जे नॅशनल जे रजिस्ट्रेशन तांचे आसा तातूंत समजा जर तो प्रेसिडेंट म्हणून आसा खऱ्यांनीच, जाल्यार स्टेट कमिटी ताका काडूंक शकना अशें आसा. सो अशे वेळार जर विरेश हो खऱ्यांनीच नॅशनल प्रेसिडेंट आसा, ज्या तरेन तांणी फाटल्या दिसांनी आपलें एक पत्रक काडून सांगलां, सो तशें जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता की ह्या वेळार जे स्टेट कमिटी आसा ते काडूंक शकना. सो आता एकूच रुपेश बाब म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचें आसा, ते इलेक्शन कमिशना कडेन जे कितें पुरावे आसा किंवा ज्या तरेन रजिस्ट्रेशन पार्टीचें जालां आणि हे फुडें लिगल बॅटल जे आसा ते इलेक्शन कमिशना कडेन नक्की वतले. आणि म्हाका दिसता हे बेग्यान जावपाक जाय, कारण लोकांच्या मदीं हो भ्रम उरपाक जायना. आणि हो जर भ्रम ओके. उरलो जाल्यार आमी ह्या पार्टींतल्यानूच म्हाका दिसता खुबशे रिफ्ट पळोवपाक मेळटले. ओके, झगड्यो हाजेरूय पळोवपाक आनी मेळटल्यो. डिटेल उलोवया. यू स्टे विथ अस. आमचे बरोबर आसा सध्या क्लियोफात कुतिन्हो, कॉन्स्टिट्युशनल एक्सपर्ट. आय थिंक क्लियोफात बाब आतां तुमकां आनी एका चॅनलाचेर पळयतलो. आय थिंक तुमी घरा वता वता आमकां मेळिल्ले आसा. सध्या हे जी गजाल चल्ल्या ती पळयत जाल्यार आरजीपीचे, एज यू मस्ट बी नोईंग, देर आर टू कॉन्स्टिट्युशन्स विच एवरी वन इज फायटिंग. वन कॉन्स्टिट्युशन इन फेवर ऑफ विरेश बोरकर, अनदर कॉन्स्टिट्युशन इज इन फेवर ऑफ मनोज परब अँड हिज ग्रुप. आता जे No, टर्मिनेशन आसा, हाऊ मच इट विल बी वॅलिड, अँड इफ ही इज टर्मिनेटेड वॉट विल बी हीज कंडिशन ऑर सिच्युएशन इन दी असेंब्ली. तशें जालें ना तें. एक्चुअली बोथ ऑफ देम, विरेश बोरकर ग्रुप आनीक मनोज परब ग्रुप, फेल्ट दॅट कॉन्स्टिट्यूशन पळय आसा, इन दॅट कॉन्स्टिट्यूशन दे थॉट देर वॉज समथींग कॉल्ड द कोर कमिटी. Both were believing that this is the constitution which gave all powers to the core committee. On 9th of June, the Election Commission of India has updated the constitution of Revolutionary Goans Party. आणि त्या कॉन्स्टिट्युशनांत एक पोजिशन आहा कॉल्ड द नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटी. And the National Executive Committee has the position of the President. And the President is all powerful. President has the power to issue A and B forms. President has the power to take disciplinary action. President is responsible for smooth functioning. So if we look at the constitution, there is a national president. Now this constitution is what the election commission has updated. Now it is a regional party, so a regional party cannot have a national president, because the national president, according to this constitution, shall be elected by people from all over the country, all the states. But finally this is the constitution. नो, आता आय जस्ट इंटरप्ट. क्लियोफात बाब, आमी जेन्ना अजय कोलकरा कडेन उलयल्लो तेणी सांगलें, आनी दे हॅव शोन अस अनदर कॉन्स्टिट्युशन जे तेणी सध्या सबमीट केल्लें आसा. लॉंग बॅक दे हॅव सबमिटेड, पूण तो म्हणटा अपलोड जाता आसतना ओल्ड कॉन्स्टिट्युशन हें जालें. आनी जे नव्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आसा आनी इट इज ऑल पॉवरफूल कमिटी. So this core committee which they are talking about is as per this constitution. That is another constitution, second constitution. Yeah, but what the election commission has updated or uploaded is the constitution with a national president, national executive, which is uploaded as late as 9th June
2026. So now can Thank there you. be error on the part of Election Commission of India that they have uploaded a wrong constitution because of which Viresh That is Borkar possible. got an That opportunity? I don't know. I don't know whether there is an error, but at least as on now, I feel that is a constitution that is uploaded. Maybe there is an error. I don't know, or I cannot say there is an error because see, this constitution which is uploaded carries the signature of Viresh Borkar as the national president. He has signed on every page. So again then there was a question by Ajay Kolkar. तो म्हणता जेन्ना हे डिसिजन घेतलें, the decision has to be taken by taking into confidence National Executive Council, which is there. Right. तो म्हणटा राज्य Yes. खंय नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिल मेळ्ळें की आमकां काडपाक अडेजांक खंय मेळ्ळें काय म्हणून. that is for them. That is for them to decide. I do not know whether the National Executive Council met. I do not know whether there was such a meeting. But all that I am trying to say is there is a position of the National Executive. There is a position of the National President, and the powers of the National President are detailed out. See, the Okay. problem has arisen. See, the problem has arisen because possibly at the time of registration of the party, whoever went to register just copied some national party's constitution and gave it as the Revolutionary Goans Party's constitution. This has possibly happened. No, according to them, there was a meeting, first ever meeting which was held. तेतून तांणी दोन प्रेसिडेंट म्हणजे नॅशनल प्रेसिडेंट पोस्ट आशिल्लो, स्टेट प्रेसिडेंट पोस्ट आशिल्लो. Yes. Then after they realized ki baba this was not required because they were not getting registered, so they amended the constitution wherein they kept only as a state president and then this core committee. This is what is the explanation that they have No, given. maybe Kolkar is also right. I don't know whether I am not saying he's wrong. All that I am trying to say is the Election Commission of India has uploaded this constitution. सो नाव एंटायर सिच्युएशन तुमच्या मुखार आसा आणि सध्या तुम्ही आमच्या मुखार लायव्ह आसा. No, What the problem is would be the problem next thing? is the problem is if Kolkar is right, then he will have to go to the Election Commission of India and ask them to remove it from their website and upload a constitution which is the constitution which is the correct constitution. That you have uploaded a wrong constitution, they'll have to tell the Election Commission. And This has is been what- done on 20. This is on 9th of June. So Okay, we'll also take Sachin live with you, sir. Sachin is there. Sachin, I think you want to say something. सर म्हाका काय लिगल बाजू ह्या आस्पेक्टांतलो पळोवपाक जाय. मेन म्हळ्यार सर, कॅन स्टेट पार्टी हॅव अ नॅशनल प्रेसिडेंट? हे जावपाक शकता सर? Can state party have a national president? चड करून जावपाक शकना. But now take it like this. Trinamool Congress. We think that it is a West Bengal party. But Trinamool Congress is also a national party. See, there are small, aapti ek Trinamool Congress, most of the MPs have merged into some party based in Tripura. It is a northeastern party. It is some sort of a national party. Now, I don't actually, a national president for a state party cannot be. No, It no, is a Doctor, obvious one thing is that ki फाल्या tomorrow if they are contesting in other states like Maharashtra and Karnataka as RGP, then they might have a national president. But in this case, they have never contested outside Goa. They never have presence outside Goa. So where is the question of having someone as a that is national correct. president? That is correct. That is correct. That is correct. That it is. See, the title says Revolutionary Goans Party, and inside all the matter of a national party. So that is why I am saying that it must have been copied, and the person who went to register, or rather the person who was given the job to register, must have done it this way. Okay, so now Second- I'll just talk to Cleophas Bob. Now you have this entire situation in front of you, wherein there are two claims. आता फुडें जातलें कितें? You are answering that question. फुडें जातलें कितें? No, What could be done by both the parties? They will have to go to see right now one constitution is uploaded by the election commission. So Viresh Borkar will say this is the right constitution. If this is wrong, Kholkar will have to go to the election commission,
convince the election commission that you have uploaded a wrong constitution. Get it corrected. That will have Okay, to be so done. and hypothetically, if we presume that he is terminated from the party, then Viresh becomes unattached member. Who is terminated? No, Viresh Borkar is terminated from the party. Hypothetically, if we agree ki chal झालंय हे म्हणून. As per the constitution which is uploaded as on now, Viresh Borkar is a national president. No, He has the power hypothetically to- I am asking you. Hypothetically आम्ही धरूया की अजय खोलकर सांगता ते खरें. Then what happens? Okay, then he becomes an unattached member. And see, finally, the unattached doesn't mean anything. And in any case, in their party, he is the lone member. He may be the whip also. So he decides for the party. There is no second whip in the party. See, normally what happens is the legislature party decisions are told to the member by the whip. I think in this case, he himself is the whip. So finally, legislature party being the one man party will remain, but they Yeah. will not be able to carry the name of RGP. Pardon? कौन हो? Will he be able to carry the name of RGP? Are Baba, as per this constitution, he is issuing A and B forms as per what is uploaded by the election commission. No, hypothetically I am asking you ki hypothetically जर हे termination, let us take this as a base ki hypothetically if we consider ki this is a termination has happened, in that case do you think Who has that terminated he whom? will be I mean, able to carry name of RGP? You are saying that they have uploaded the wrong constitution. You are saying that the as per the correct constitution they have terminated him. Then he becomes an unattached member. Then he becomes an unattached member. And when he becomes an unattached member, then they will not be in a position to also give him directions. He will decide as he wants. ओके, सो हाज्या पयलीं तुमी आतां इतले वर्सां राजकारण पळयता, अशी सिच्युएशन आयिल्ली फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी? Disana. Disana. Now, what Kolkar says that this is wrong may be right, may be a right thing, but I get a feeling that at the time of registration, they gave a constitution which they copied from some other national party. Okay, Sachin, I think you wanted to interact with Dotar. You wanted to ask something. If Sachin is there, you wanted to ask something. Sachin, you wanted to ask something to Dotar. ना बरोबर आत्ता जो आन्सर म्हाका जाय आशिल्लो तो सरान सांगिल्लो आसा. सर एकूच म्हाका जाय की इलेक्शन कमिशना कडल्यान एदी व्हडली चूक जावपाक शकता काय, कारण ही खूप मोठी चूक आसा. आमकां जरी दिसता की अपलोडिंगेक चूक जाली आसतली किंवा हे, कारण जशे अजय बाब क्लेम करता की ह्यो जो जे कॉन्स्टिट्यूशन अपलोड केला ते चुकोन अपलोड केला, आमी जे तांकां फोन करून सांगला, हे सगळे ते क्लेम करता. सो एदीशी चूक म्हणू शकना आमी, खूप मोठी चूक आसा आणि त्या चुकी वयल्यान येदे व्हडले कितें कितें जावं शकता, हे अशा तरेचं सिच्युएशन जावपाक शकता. चूक न्हू. If चूक then चूक न्हू. येदी व्हडली आणि लहान म्हण ना न्हू. Because finally look at it. It is there on their website. एक्झॅक्टली. आणि आम्ही सुद्धा फर्स्ट जेन्ना पळयले सर, तेन्ना आमी वेबसायटी वयलो हो जो कॉन्स्टिट्यूशन आसा तो तांचो काडिल्लो आसा आणि तातूंत स्टेट अवे बरयल्लें आसा की नॅशनल प्रेसिडेंट तांच्यांनी आसा. आणि आमकां जे तरेन इन्फॉर्मेशन मेळटा की समजा एका स्टेट पार्टीचे जर कॉन्स्टिट्यूशनान जर नॅशनल प्रेसिडेंट तांच्यांनी बरयल्लो आसा, फुडें जेन्ना पार्टी विस्तार करपाक जाय जाल्यार दे कॅन हॅव अ नॅशनल प्रेसिडेंट. तशें जेन्ना असो आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा, वी वॉन्ट टू जस्ट करेक्ट दॅट इन्फॉर्मेशन सर. See, they have uploaded lot of constitutions together. Number of constitutions have been uploaded on that day, on 9 June. I was just trying येस, to म्हाका get जी it. इन्फॉर्मेशन सर तितूर गावता न्ही सर, की इलेक्शन कमिशनान खुबश्या पार्टींक सांगिल्ली की तुमचे जे कॉन्स्टिट्यूशन आसा ते धाडा म्हणून. ही इन्फॉर्मेशन हांव काय लिडरांकडे उलयतना आमकां कळ्ळें, तातूंत आरजीपी सुद्धा त्यांची एक पार्टी आशिल्ली, तांच्यांनी सुद्धा धाडिल्ले आसा. हे जानेवारीच्या सुमाराक कांय गोष्टी जाल्ल्यो आणि तांच्यांनी जुनान अराउंड 20th जून कितें ही अपलोड केल्ली आसा. हे लेटस्ट जे तांच्यांनी अपलोड केला ते. देन टॉकिंग टू आवर प्रोग्राम सर, आमचे अजय खोलकर हांच्यांनी सांगले की तांच्यांनी हे चुकोवन केलां आसतलें, अशे तरेचे तांच्यांनी भाश्य केले. बट हे लास्ट विकाक जाले, ताजे उपरांत तांचे कडेन एक 3-4 दीस आशिल्ले
ओके सॅटर्डे पळय संडे जे पळय हांव एक हय सांगतो तुका बिजू जनता दल is uploaded on 16th of June. Goa हम्म, Revolutionary Party on 9th of June. All India हम्म. Majlis 25th of March. Then Jananayak Janata Party 24th November 2025. So these are all the latest, of course, is of Biju Janata Dal. हम्म. That is 16th of June. ओके ओके Now what had happened was even I had the constitution which had the power of the core committee, which I got from both the factions somewhere in June, in the beginning of June, from both the हम्म. factions. I got this constitution which had a core committee. So according to me, even Viresh Borkar believed that the with the constitution. काय तांत्रिक कारणा खातीर म्हाका दिसता ओके सो कांय टेक्निकल इश्यू खातीर सध्या क्लिफात बाब डिस्कनेक्ट जाले विल गेट बॅक टू हिम पूण सध्या जे आमचे बरोबर सध्या लेट जॉईन जाले तेंचे खातीर बातमी ही आसा की विरेश बोरकार हांकां आरजीपीन टर्मिनेट केला अशें प्रेस नोट काडल्या आनी टर्मिनेशन नोटीसी इश्यू केल्ली आसा आनी ताका लागून सद्याचो घोळ आसा तो घोळ वाडत आसा कितें जातलें कितें जावचें ना तें कळटलें आतां आमचो वील टॉक टू अजय कोलकर इन सम टायम बट बिफोर दॅट गोईंग बॅक टू क्लियोफात बाब सद्या अगेन वी वर डिस्कसिंग लॉट ऑफ थिंग्स वॉज दीस एक्सपेक्टेड तुमकां दिसतालें दीस वील हॅपन बिकॉज यू हॅव बीन ऑलवेज एक्टीव इन पॉलिटिक्स यू हॅव सीन पॉलिटिक्स हॅपनिंग तुमकां दिसतालें हें जातलें म्हणून No. What happened was just yesterday, another colleague of mine gave an interview to some small channel, and तेणी म्हणलें तिंगा आपणे the constitution वाचिल ना म्हूण. So and then there is a national president which Viresh Borkar said. So because of that, I went on the website to check what is this national president. I found this that such a You- power of national president, national executive is there. No, I'm asking you because you must have been following this political development right from beginning. So, do you ever beginning, expected from this when to I- end this way, or you expected RGP to come together? Politically, I see the way they were fighting, they could not come together. Their fight is more at a personal level. It is more on egos. I don't think there is a fight over any issue. It is fight. Looks like it is more of a personal fight, and looks like they cannot come together. Of course, it is unfortunate because they almost had 10% vote share in the first elections, which is great. Thank you very much, Cleopat Bab, for joining us. Always a pleasure to Actually, be last with you. minute we requested you and join and you joined. सध्या हांकां वेगवेगळ्या हितूनसून मेसेजीस येत आसा. सलीम दोडामनी म्हणटा टुमारो मनोज विल कम ऑन सोशल मिडिया एंड टेल अस दॅट आमी तुमकां पोपट केले म्हणून. सो लुईस मास्कारेनस इट्स गुड. उर्मी वेळीप सेज विरेश बोरकर गुड MLA क्युराव कारो. Election Commission cannot select somebody as national president when party has not declared Viresh Borkar as national president. थोडो उजो म्हणटा आसतना सध्या उजो वेगळेच तरेन पाविल्लो आसा. जे लोक आमकां लेट जॉईन जाले तेंच्या खातीर आमी हे टर्मिनेशन लेटर वील प्ले ऑन अवर स्क्रीन दाखोवपा खातीर की कशें टर्मिनेशन वॉट दे हॅव डन. त्यांनी हेज्या पयलीं शोकॉज नोटीस इश्यू केल्ली विरेश बोरकराक फॉर वेरियस एक्टिविटीज दे वेर कन्सिडर्ड एंटी पार्टी एक्टिविटीज. तेच्या नंतर CECच्या मिटिंगेक ताका आपयल्लो. ही प्रेझेंटेड हिमसेल्फ अंडर प्रोटेस्ट बट एपरंटली दी नेवर गेव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दी शोकॉज नोटीस. सो डिसिप्लिनरी कमिटी तांणी ही एक्शन घेतिल्ली आसा आनी अकॉर्डिंग टू दॅट विरेश बोरकर हॅज बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम RGP. ही बातमी जेन्ना आयली तेन्ना एक्च्युअली तशें पळोवंक जाल्यार दोन लिडर्सांनी ज्यांच्या खांद्याचेर RGP वयर सरली. एक मनोज परब आनी दुसरो विरेश बोरकर. आतां टेक्निकली पळयत जाल्यार दोगूय जाण पार्टीच्या भायर पडिल्ले आसा. मनोज परब हॅज रिजायन फ्रॉम प्रायमरी मेंबरशीप एंड विरेश बोरकर हॅज रिजायन फ्रॉम हॅज बीन टर्मिनेटेड. वेदर ही वील एक्सेप्ट दॅट ऑर नॉट इज अनदर थिंग. एंड लेट मी टेल एंड दीस इज फॉर विरेश बोरकर. बाबा जर तूं हे लायव्ह पळयता आसत खंयच्यानी कोणाच्याय फोनारसून
जाल्यार प्लीज मातसो फोन ऑन कर, कारण तुजें रिएक्शन सोदपा खातीर आमी फोनार फोन करता, 1000 लोक तुका फोन करता. सो मातसो फोन ऑन कर. फोन ऑफ करप इज नॉट अ सोल्युशन फॉर एनीथींग. सो कायंडली मातसो फोन ऑन कर, आमचे बरोबर उलय आनी आमकां सांग. रातचो अडेजांक बी कांय करूं नाका, कारण सकाळीं परत उठ्ठा म्हणसर शॉक येता. आतां सद्या 2:30 जावना, 9 जावन 19 मिनटां जाल्ली आसा, तेन्नाच कितें तें सांग. वी ऑल्सो वॉन्ट टू हियर युअर वर्जन. वी आर वेटिंग फॉर युअर वर्जन टू नो, कारण तूं सद्या नॅशनल प्रेजिडेंट म्हणून तुवें सद्या एक्शन घेतिल्ली आसा. कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे तूं नॅशनल प्रेजिडेंट आसा, तुज्या पार्टीन तुकाच भायर घातला. आतां तो तूं मानता ना मानता ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां येवन सांग. जो विरेश बोरकाराचे फ्रेंड, फॅमिली, कोण आजू बाजू आसा, कोण तेजे बरोबर सद्या आसा, जाल्यार तेणी हे लायव्ह पळयता जाल्यार प्लीज टेल हिम टू फोन ऑन कर बाबा, आमकां तुमचे कडेन उलोवपाचें आसा. सो बिफोर दॅट आमी बाकीचे कडेन वतले आनी उलयतले. सो ताच्या पयलीं आमी परत वता सचिना कडेन. सचिन, सचिन सद्या ही स्थिती पळयत जाल्यार यू थिंक विरेश बोरकार वील बी एबल टू पुल हिम लायव्ह आफ्टर सम टायम? म्हाका दिसना आयज विरेश लायव्ह येवपाक शकतलो असो, कारण आमी ट्राय केलो उलोवपाचो ताचे कडेन. बट अशें जेन्ना सिच्युएशन जाता तेन्ना विरेश मातसो टायम घेतना आमकां दिश्टी पडला की ह्या अशा गोश्टींचेर कितें करप आनी काय बाजू आसा ती पळोवपाचो प्रयत्न करतना आमकां दिश्टी पडला. बट ह्या सगळ्या गोश्टीन एक गोश्ट आमी पळयताले की मनोजान आपलें रिएक्शन खंय ना खंय तरी दिवपाक जाय आशिल्लें, कारण पार्टी जेन्ना सुरू जाल्ली तेन्ना मनोज, विरेश हे लोक आशिल्ले आनी तांच्यांनी ही पार्टी सुरू केल्ली. आयज म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी एक लोकांचे विश्वासाचो प्रश्न आसा. हो पार्टीचो प्रश्न उरोंक ना, लोकांच्या विश्वासाचो प्रश्न उरलेलो आसा. आनी लोकांचो विश्वास म्हणटा आसतना दोगांयनी स्वता फुडें येवन ह्या गोश्टीचेर उलोवप खूब गरजेचें आसा. सो हे आनी एक गोश्ट आसा रुपेश, की ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता आतां जशें क्लिओफाज सरान सांगलें की पार्टी पुरती उरोंक ना, पर्सनल वयतली आनी हाज्या फुडें सुद्दां पर्सनल ह्यो गोश्टी वचपाच्यो आसा अश्यो म्हाका एक डावट मारता. बिकॉज ज्या तरेन आमी घडामोडी डे बाय डे हे एस्केलेट जातना दिसता आमकां. सो हे खूब पर्सनल वयतले काय कितें असो एक दुबाव येता. सो सध्या तरी विरेशाचें खूब म्हत्व आसा की विरेशान आतां येवन आपली बाजू मांडपाची गरज आसा. सो खंयच्या प्रुफाचेर, कारण जेन्ना आतां काल आमी अजया कडेन उलयले, अजयान विथ प्रूफ सगळ्यो गोश्टी आमच्या फुड्यान तथ्या सकट दवरल्यो, त्यो गोश्टी आमी पळयल्यो. आतां गरज आसा की जेन्ना कोण तरी आपल्याक क्लेम करता की आपण नॅशनल प्रेसिडेंट आसा म्हणून, जाल्यार विरेशान म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी येवन फुडें पळय हे आपल्या कडेन प्रूफ आसा, हे पुरावे आसा. किंवा म्हाका दिसता की विरेश रावला आसतलो की चलो आतां डायरेक्ट ECIच्या ऑफिसानूच जावं न्ही, कोण खरो कोण खोटो हे लास्टाक एकदां फायनल जावं न्ही, अशा रितीन रावला काय कितें, हो एक प्रश्न आसा. सचिन, आमी आतां मोबायल चेक करतालो. मनोज परबान अजून म्हणसर तरी त्याच्या फेसबुकाचेर कांयच पोस्ट घातलेलो ना आणि त्याचो स्टेटसूय चेक करतालो, स्टेटसूय कांय ना 24 वरां. विरेश बोरकारा कडेन सकाळच्यान आमी ट्राय करता, वेगवेगळ्या सोर्सिसाच्या थ्रू त्याच्या घराय गेले. सकाळी त्याची घरा कडेन गाडी आशिल्ली पूण विरेश नाशिल्लो. सो तोय आमकां कॉन्टेक्टाक मेळूना. सो वील हॅव टू कीप ऑन सर्चींग नाव, खंयच्यान तरी रिएक्शन येतलें, कितें तरी रिएक्शन येतलें. आय थिंक तूं जर थंय फ्री आसा जाल्यार मातसो विरेशाचोय बी फेसबूक चेक कर, वेदर ही हॅज सेड समथींग, ट्विटेड समथींग. सो जे लोक आमच्या खातीर लेट जॉईन जाल्या त्यांच्या खातीर परत एकदा रिपीट करता की विरेश बोरकार हॅज बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज ओन पार्टी RGP. आतां तो मानतलो काय ना मानतलो वेगळी गजाल. हांगा खुबशे जाण MGP ओके हांगा रिएक्शन्स जाता ती वाडटा. MJPचे कितें रे इशू क्वेश्चन मार्क ते कळुना. Stephen O Music says, see other political parties, they maintain their standard, even they have a problem or any other issues, they don't go about like clowns fighting with each other. That is why they are standing strong, undefeated. सो थॉमस फर्नांडीस म्हणटा पर्सनल इगो करून RGPची वाट लायली, गोंय आनी सांबाळटले हे. विरेश इज द बेस्ट MLA, गॉड इज विथ हिम, M रॉड्रिगीस म्हणटा. सो रिएक्शनां येत आसा आनी जशें आमी पळयता की आतां दीस इज अ प्रायम टायम वेन पीपल आर वॉचिंग अस. तुमची रिएक्शनां दिया. यू कॅन सी दीस नोटीस विच इज बींग स्क्रोल्ड ऑन युअर स्क्रीन. इट्स अ टर्मिनेशन नोटीस. So Sadhya Hanumant will join us live in some times. Ideally we are trying to get the first reaction of Ajay Kolkar on this.
वी आर ऑल्सो ट्रायंग टू गेट कनेक्टेड टू विरेश बोरकर. विरेश, खरेंच तूं जर आसा जाल्यार प्लीज फोन कर आमकां आनी गेट कनेक्टेड. वी वॉन्ट युअर रिएक्शन ऑल्सो. कारण तुजो फोन ऑफ येता. आमची अवर टीम सिटींग देर इज ट्रायंग टू कॉल यू. फोन ऑफ येता. सो आय थिंक वी विल कनेक्ट टू हनुमंत. इज इट पॉसिबल? आय एम आस्किंग दिस टू PCR की ओके, ही इज येट टू कनेक्ट टू अस. सो टर्मिनेशन नोटीस इश्यू जाल्ली आसा. ह्यो सगळ्यो ज्यो घटना आसा पळय तुमकां पाठ आसतल्यो तरी पूण सांगता. पयर सकाळी फुडें उठना बरोबर विरेश बोरकारान विश्वेश आनी अजय कोलकाराक टर्मिनेट केलो, सस्पेंड केलो रादर. आनी बाकीचे टर्मिनेट 10 जाण आशिल्ले तांकां सस्पेन्शनाचेर हाडले. सगळे कमिटीज डिजॉल्व केली आनी सांगलो आपूण नॅशनल प्रेजिडेंट आनी कॉन्स्टिट्युशन दाखयलें की आपूण नॅशनल प्रेजिडेंट, आपल्याक हक्क आसा म्हणून. ताजे उपरांत अजय कोलकर आमचे कडेन एक्सक्लुझिव्हली येवन बसतो. तो ताणें जें कॉन्स्टिट्युशन दाखयलें तेजे प्रमाणे तो म्हणटा नॅशनल प्रेजिडेंट बी कोण ना. इलेक्शन कमिशनाच्या वेबसायटीचेर रॉंग ते कॉन्स्टिट्युशन प्लेस केल्लें आसा आनी ताका लागून ते पयलींचे कॉन्स्टिट्युशन भायर पडप आनी ह्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे आपूण कोर कमिटी आशिल्ल्या कारणान वी आर दी ऑल पॉवरफुल. सो वी आर जॉयन्ड रायट नाव विथ अजय कोलकर. द फर्स्ट रिएक्शन दॅट वी आर गेटिंग. ओके, अजय वील जॉयन. आमचो सद्या हनुमंत थंय आसा. वी वील कम टू नो वन्स ही जॉयन वील गेट अ मेसेज हियर, देन वील कम टू नो. सद्या ही सगळो गोंधळ चल्लेलो आसा. विरेश बोरकर आयडियली शूड बी रिस्पॉन्डिंग. हांगा राल्फ आंध्रात म्हणटा विरेश बोरकर इज एक्टिंग फुलिश बाय ट्रायंग टू हायड अँड नॉट स्पीक द ट्रूथ. हें सारकें, कितें तें सांग राल्फ बाब, यू आर रायट. एल्विस फेर्नांडीस म्हणटा मनोज परब तो मनोज परब उजो. ओंकार म्हणटा विरेश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस मेस. अनिल नायक म्हणटा मनोज इज अ स्ट्रॉंग पर्सन इन दीस पार्टी, ही हॅज टू कम बॅक. प्रशांत शेटकर म्हणटा एक्चुअली विरेश डिस्ट्रॉयड RGP विथ फ्रेंड्स. Alegre Rodriguez Wines, RG played a good inning in the last election to break the votes and distribute them to them, and now they are scared, so they have run in advance. The facts म्हणटा मनोज will be back like a tiger. शोगुन फर्नांडीस म्हणटा RGPचा फुल फॉर्म काय रिजनल जोकर्स पार्टी. RJP जाले एनिवेज. So Sebidas म्हणटा call for a general meeting. We'll keep on reading this, but before that we'll go to again to Sachin who's joining us. So Sachin, okay, Sachinaचे बी सध्या इंटरनेट प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. सो ओके, कांयच वेळा भितर वी आर ब्रिंगींग टू यू द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अजय कोलकर सिन्स द टायम ही टूक दीस डिसिजन. ही विल हॅव टू एक्सप्लेन दीस डिसिजन की कित्याक केलें म्हणून. कारण आमचे कडेन काल पयर सुद्दां जेन्ना इंटरव्यू जाल्ली काल तेन्ना सुद्दां म्हणजे सॅटरडे हें डिसिजन जावन आशिल्लें. डिसिप्लिनरी कमिटी केन्ना मेळ्ळी, डिसिजन केन्ना घेतलें. एंड इफ यू लूक फ्रॉम द व्हेरी होलिस्टीक म्हणजे ओवरऑल पर्स्पेक्टीव, ह्या डिसिजना खातीर RGP सर्वायव जातली काय काबार जातली हो विशय आसा सध्या. कोणे तरी येवन विरेश बोरकाराक कन्विन्स करपाचें, ताका यो म्हणपाचें, हें सोडून विरेश बोरकार हांकां काडटा, हे तांकां काडटा करून RGP जी रिजनल फोर्स येताली ती सद्या आमकां काबार जाल्ल्या भशेन दिसता. सो वी आर विथ अस अजय कोलकर रायट नाव. अजय कोलकर इज अ ट्रेजरर. अजय, फर्स्ट रिएक्शन हे ठरलें केन्ना, जालें केन्ना, कमिटी मेळ्ळी केन्ना, प्लीज टेल अस. पळय, आमी जे टर्मिनेशन लेटर आयज आमच्या जनरल सेक्रेटरीन आउट केल्ल्या ते तेगेर एक्चुली इतले व्हडले केन्ना लेटर आमी काडना बाकीचे जे टर्मिनेशन केल्ले तेन्ना. बट जे आमी सविस्तर ते लेटराचेर बरयल्ले आहा आनी इन डिटेल सगळे घातलेले आसा. केन्ना ताका शोकोस नोटीस धाडली आनी केन्ना रिमायंडर्स केले आनी तेणी कितें कितें एक्शन्स, कितें तेणी वायलेशन्स केला, कसो त्यांनी डिसिप्लीन त्यांनी पार्टीज आणि अँटी पार्टी ॲक्टिविटीज कशी केला ते सगळे मेन्शन केल्ले आसा. आनी तेज्याकून चड आमकां तरी दिसना आनीक आमी चड एक्सप्लेन करपाक जाय. कित्याक सांग, तो नॅशनल प्रेजिडेंट म्हणून चार्ज घेता आनी तो मागीर म्हणटा अचानक प्रकट जाता आनी तुमच्याच मार्फत आमी एक डिटेल ते हे केल्ले, आमी इंटरव्यू केल्ले आनी तितून चडश्यो गजाली स्पश्ट जाल्ली. आनी तेज्या नंतर तुमकां आमी सांगलेलें की बाबा अशें जावपाक शकता म्हणून, की ऑफिसान येवन तो कितेंय करूंक शकता म्हणून. कित्याक सगळे बाकीचे सगळे तेजे कडेन आसा
तेजे सपोर्टर्स तेजे कडेन आसा, मागीर तेजे कितें म्हणटात ते डिजिटल एसेट्स तेजे कडेन आसा आमचे, मात आसा मेन ते फिजिकल रेकॉर्ड्स तेका ना, तेजे कडेन ना. ते घेवपाचें षडयंत्र तेजे काल आमी भायर मारले आनी सगळे सपोर्टर्स आमचे थंयसर येयले एकजुटान. तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आतां आनी तेका चड टायम दिवपाचो ना, तेका टर्मिनेट करा. ऑलरेडी तेजेर तुका फर्स्ट सांगलेलें की ऑलरेडी डिसिप्लिनरी एक्शन्स तेगे जाल्लेले आहा आनी पेंडींग आसा म्हणून ते. आमी खूब टायम दिलो. अशें की तूं आतां हेज्या पयलीं उलयतालो, हांव आयकतालो की हे तेका कन्विन्स करपाक जाय, तेजे कडेन मेळपाक जाय तुमी, तेका कळ्ळें करपाक, हें सगळें जालें. हे म्हणून आमी ते नमूद केलां. इतले तेका सांगलें बाबा तो फोन घेयनासलो आमचो, तो मॅसेजी घेयनासलो आमच्यो, तो मागीर तो ग्रुपार आमचो आसलो, ग्रुपार तो कांय कन्विन्स करनासलो. 70 दीस तेणी स्ट्रॅटेजीक सायलन्स घेतलो. आतां तेका आमी एक फायनल मॅसेज दिता की आतां तरी मातसो हॅपी जा. आनी तूं जे इतले तुवें एक कॉन्स्पिरसी केली मनोजाक भायर मारपाची आनी भुरग्यांचे सॅक्रिफायस, इमोशन आनी हार्डवर्क भायर मारपाचें, तेका लागून तूं हे सगळें तुवें केलें. आतां तूं हॅपी जा आनी हॅपिली तूं खंय वचपाक जाय, दुसरे पार्टीन वचपाक जाय तूं चल. आनी आमी युनायटेडली ही पार्टी फुडें व्हरता. आनी काल आमी सांगलां की आमी ट्राय करतले आतां मनोजा कडेन डिस्कशन करून हे पार्टी फुडें कशें व्हरपाचें अशें भुरग्यांनी काल सजेशन केलां. सो हेजेकून चड हांव आनी कांय तुमकां सांगूंक शकना, कित्याक हे डिसिजन हेजेर खूब डिस्कशन जालें आनी डिटेलान आमी इट इज नोटीस इज एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आरजीपी लीडर म्हणून दिस मस्ट बी अ व्हेरी सॅड डे फॉर यू. आयडियली शुड बी, बिकॉज एक आमदार जो तुम्ही निवडून हाडिल्लो त्याच आमदाराक टेन्युअर कंप्लीट करच्या पयलीं तुमकां पक्षांतल्यान बरखास्त करचो पडटा. रिएक्ट टू दॅट. पण तेच म्हणटा आमी, त्याच खातीर म्हटलें आमी हॅपी ना तेका हेका लागून. तेणी एक्चुअली हॅपी जावपाक जाय असो प्रश्न येयलो. एक्चुअली कित्याक सांग, सिंबलाचेर, फुटबॉल सिंबलाचेर येवपाक जाय. मोर दॅन इंडिविज्युअल वी रिस्पेक्ट पार्टी एंड पार्टी सिंबॉल. कित्याक इतली मेहनत करून आनी हार्डवर्क करून आनी सगळें हे करून आमकां तो सिंबॉल मेळ्ळो. इवन आमचे जेन्ना इलेक्शन जालें आनी 8% आमकां 8% क्रायटेरियन आमी जेन्ना पडले की आमचे रिकॉग्नायज पार्टी जाता म्हणून, आनी सिंबॉल आमचे एक्चुअली रिजर्व जावंक नासलें. तेका लागून झगडपाक सुद्दां आमकां ईसीआय कडेन 2 वर्सां सुमार जाली. आनी तेका लागून आमकां मातशें दूख लागता की अशें पार्टीन घडटलें म्हणून आमकां खबर नासलें. मात ही कॉन्स्पिरसी तेन्नाच्यान 2 वर्साच्यान 24 जे इलेक्शन जालें तेन्नाच्यान चालू जाली. आनी आतां ते जशें की पळयता तुमी, आमी जे मडगांव मिटिंगेसून चालू जाले, मागीर डिजिटल एसेट्स आमचे घेतले, मागीर आमगे डिफेमेशन घेतले, आनी काल जे 25 तारीख जे त्यांनी चोरयांनी केले आनी कोण एकट्या भुरग्याक धाडले. एक्चुअली तुमच्या रिपोर्टरान ते पयली न्यूज आउट केल्ली की नोटीस मारला म्हणून. ती नोटीस सुद्दां तुमी डिटेलान वाचपाक जाय ती नोटीस. की ती नोटीस त्यांनी इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर ती घातलेली की आपूण नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून. पार्टीचे लेटर हेड थंयसर नासले, पार्टीचो स्टॅम्प नासले, पार्टीचे लोगो नासले, आनी पार्टीचो आपूण हे म्हणजे ऑफिस बेररान ती दिवंक नासली. सो इंडिव्हिज्युअल नोटीस एक डिक्टेटरशीप कशें आमकां दिसतालें. एकटो मनीस सगळ्या लोकांक, मेंबर्सांक, सपोर्टरांक नाचयतालो अशें जेन्ना कळ्ळें, आनी ते जावन 7 जावन मागीर म्हाका दिसता तुमी तेन्ना करूंक ना. रातचे 1 सुमार एक व्हिडिओ आउट येयलो की कोण तरी एकटो मनीस येता गडबडीन, तो भिवन रातचे लायटी जेन्ना बंद आसले बिल्डिंगेच्यो तेन्ना तो सील करता म्हणून, कळ्ळें न्हू. आनी अशे तरेन तो करपाक लागलो. तो आमकांय ते सारकें दिसोंक ना. सो तेका एक लास्ट मॅसेज परत हांव दिता, हॅपी जा आनी हॅपिली आतां खंय तुजें कितें करपाचें आहा तें तूं कर. ओके, 2 गजाल आसा. एक म्हळ्यार कॉन्स्टिट्युशनाची जी गडबड चल्लेली पळय की रॉंग कॉन्स्टिट्युशन अपलोड जाल्लें म्हटलें तुवें, आनी रायट कॉन्स्टिट्युशन तुवें दाखयल्लें, आनी यू ऑल्सो प्रूव्ड की बाबा दीस वॉज अ लेटर दॅट वॉज अ फर्स्ट कॉन्स्टिट्युशन म्हणून. पूण ताज्या नंतर तुमच्या तर्फे कांयच अशी स्टेप जावना की इलेक्शन कमिशनासून तांकां बाबा सांगप की बाबा तुमच्या एका कॉन्स्टिट्युशनाक लागून, इवन हाज्या पयलीं आय थिंक यू डिडंट सी, आमी क्लियोफात बाब आशिल्ले तांचे कडेन उलयताले. He was also considering that as the constitution where national president exists. So ताजे करेक्शनाचे कांयच स्टेप तुमचे कडल्यान ना जावना. ते कितें ते एक प्रोसेस आमी फॉलो केला. तेज्या मदीं आमचो इंटरव्यू जो जालो ते दीस, म्हाका दिसता तो एकादशीक जाल्लो. तेज्या नंतर हे इव्हेंट्स जावंक नासले, ऑफिस सिजींग आनी हे ते ऑर्डर मारले तितून आमी मातशे बिजी उरले. तुमकां सांगता ऑलरेडी आमी एक लेटर इलेक्शन कमिशनाक आयज सकाळी इलेक्शन कमिशनाक दिल्लीक इनवर्ट केला आनी तांकां सांगला की आमचे जे थंयसर हे आसा बरे मागपी आहा तांकां सांगला की तूं डिस्कस कर आनी ते हे कर म्हणून, कितें जे इनवर्ट केला लेटर, सो ते करतले. आनी कॉरस्पॉन्डन्स
आमी जो आमचो CEO ऑफिस हालतीन तांकांय जे आतां टर्मिनेशन जाला आनी हे इव्हेंट्स डेव्हलप जाला की अशें एक कोण तरी मनीस येता इंडिविज्युअल आनी मदींच प्रकट जाता 4.5 वर्सांनी नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणटा आनी ते 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 आमी तांकांय हे फाल्यां नाल्यार परवा आमी दितले आनी तेगेर आमचें काम चालू आनी बेगीच्यान जातलें आनी जे एक्सपर्ट्स जे उलयता तांकां एक एडवायस दिता ते जर ते मानून घेता हे कॉन्स्टिट्यूशन आनी नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून आमी एक्चुअली तेजेर डिबेट केला हायपोथेटिकली आमी मानून घेवया की तोच आमचो कॉन्स्टिट्यूशन म्हणून सो बाकीचे क्लॉजीसाचेर ते उलयना जशें की तुमकां सांगलें की टिकेट नॅशनल प्रेसिडेंटान इश्यू करूंक ना नॅशनल कावन्सील आसा नॅशनल एक्झिक्युटीव कमिटी आसा मागीर 4 वर्सांनी सोंपता इलेक्शन जालें इलेक्शन जातकीर मनोज प्रेसिडेंट नॅशनल प्रेसिडेंट हेगेर ते काय उलयना की हांवें तो डिटेल इंटरव्यूज पळोवन मात हेडलायन्स ते कितें म्हणटा की एज पर कॉन्स्टिट्यूशन विरेश इज अ हे कितें नॅशनल प्रेसिडेंट तांकांय सांगूंक सोदता हे क्वेश्चन तुमी स्वताक विचारा पयलीं एक एक्सपर्ट एडवायस दिवच्या पयलीं कित्याक नॅशनल प्रेसिडेंट तेन्ना जर 2021 तो नॅशनल प्रेसिडेंट स्वताक म्हणटा ते डॉक्युमेंटार विरेश बोरकर नॅशनल प्रेसिडेंट खंयसरूच ना फक्त तेचे एक इनिशियल आनी स्टॅम्प आसा मात 21 मानून घे हांव परत सांगता ते मानून घे तो नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून 21 मात 2026 तो नॅशनल प्रेसिडेंट आसा म्हूण कितें डॉक्युमेंट आसा ते ECIच्या वेबसायटीरूय ना आनी खंयसरूच ना डॉक्युमेंट उलट तो प्रेसिडेंट ना म्हूण आमचे डॉक्युमेंट्स आसा ते तुमकां आमी धाडला आमी लायव्ह ते स्क्रिनीचेर दाखयला तेजेर कोण उलयना सो तेजेरूय एक्सपर्ट्सांनी उलोवपाक जाय आनी एक वन सायडेड अशें एक कॉन्स्पिरसी करता विरेश बोरकाराकूय पुश करपाचें आनी आमी जे RG जे ऑफिस बेरर्स आसा बाकीचे तांकां सकयल उडोवपाचें ही कॉन्स्पिरसी सायड बाय सायड चल्लेली आसा आनी तितून विरेश बोरकर आनी तेजे जे तुमकां कळटलें म्हाका दिसता आतां 2-3 विका भितर हेच्या फाटल्यान कोण कॉन्स्पिरसी मेन कॉन्स्पिरेटर कोण आसा हेच्या फाटल्यान कोण तरी एक व्हडली हेवी मशिनरी आसा ओके लास्ट आणि इम्पॉर्टंट मनोज परबाक परत हाडपा खातीर डिमांड सध्या सुरू जाल्लो आसा काल तुमी ते विचारले की आमी विल ट्राय टू कन्विन्स मनोज परब टू कम बॅक ताका परत एज अ मेंबर एप्लाय करचो पडटलो आनी ही विल हॅव टू बी टेकन बॅक सो खरेंच तो सुरू जाल्ले आसा एक सेकंडली तूं मनोजा कडेन कॉन्टॅक्टान आसा ताका हे सगळे खबर आसा का ही इज एक्चुअली अवे फ्रॉम एवरीथींग आनी कॉन्टॅक्ट बिंटॅक्ट काय ना म्हणजे एज अ फ्रेंड सुद्दां कॉन्टॅक्ट ना टेल अस मोर अबाउट दॅट पळय काल डिमांड हांव तुका सांगता फाटले मातशे 2 वीक पयलीं आमी तेच्या पयलीं 2 वीक पयलीं मेळ्ळेले आनी तेन्नाच एक्चुअली काय अशें पॉलिटिकल डिस्कशन जालें हांवें ताका सांगलेलें की एटलिस्ट हे चवथीक तर आमगेर यो आनी तुमकां खबर आहा आनीक तो एक तूं इफ यू रीड बिटवीन द लायन्स हांवें तेन्नाच्यान म्हणत आसता की हांव चवथीक आमगेर यो रे आमगेर यो तेजे एक बॅकग्रावंड असो आसलो की म्हाका तो चवथीक येयल्लो जाय आसलो तुमकां खबर आसा सर एजिटेशन जाल्यार खूब लोक आहा तो तांकां लोक जाय तो मनोज परब जाय म्हणटा म्हाजें इंटेंशन आसलें की ते इमोशनली तेणी फिजिकली पळोवचे आमगेर येवन बाबा कितले लोक हांगसर एक्चुअली सांताक्रूज कॉन्स्टिट्यूशन तेजे वांगडा आसा आनी ताका सपोर्ट करता आनी तेच आमकां कालचे हितून पळयलें की ते मेंबर्स आहा जे आमचे आनी सपोर्टर्स आहा ऑफिस बेरर्स आहा तेवूय रेडी आहा ताका कन्विन्स आहा आनी मे बी आमी एक्सपेक्ट करूंक शकता येता ते गणेश चतुर्थीक आमकां तो गूड न्यूज मेळपाक शकता सो मनोज परब मे बी बॅक ऑन गणेश चतुर्थी डे किंवा ताच्या पयलीं अशें आमी म्हणपाक शकता गणेश चतुर्थी ऑलवेज कमबॅक डे म्हणजे जो गणपती बाप्पा आहा तो वार्षिक कमबॅक करता कळ्ळें न्हू सो आमी एक्सपेक्ट आमकां ते आनी ते मेळटा आसतना एक जे वायट गजाली आहा ते वयता आनी घरान ती शुद्धता येता आनी समृद्धी येता सो आतां ती सुरवात वायट गजाली वचपाच्यो ती जाल्ली आसा आनी बऱ्यो गजाली येवपाची ती सुरवात गणेश चतुर्थीक आमी एक्सपेक्ट करता जातले म्हणून देव बरें करूं अजय तूं आमचे कडेन लायव्ह जॉयन जालो म्हणून हे आशिल्ले अजय खोलकर ट्रेजरर RGP आनी विश्वेश नायक हे जे जनरल सेक्रेटरी आसा तांणी एक सद्या टर्मिनेशन केल्लें आसा वील ट्राय टू कनेक्ट टू विरेश ऑल्सो फॉर दॅट आनी अजय देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू या okay so again Sachin is there any news of Vishwesh coming from anywhere रामतेच्या पुल्या वाचता ओके हांगा वेगळे वेगळे कॉमेंट्स येत आसा भितर इम्पॉर्टंटूच वाचता सेसिल फेर्नांडीस म्हणटा गुड जॉब RGCC की विरेश आउट डिस्ट्रॉयर ऑफ RGP पार्टी शेरिल रॉड्रिगीस म्हणटा ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ सो सुदीन कुड्डीकर म्हणटा
not heavy machinery behind any conspiracy. Manoj was jealous of popularity of Viresh. So conception Dias म्हणता okay, I think Sachin has to say something. ओके, सो मेजर हातून आता उलयल्या त्या हिशोबान की चवथीकडे काय वाईट गोष्टी विसरून बऱ्यो गोष्टींनी फुडें येस मनोजाचे कमबॅकाचो हिंट दिल्लो आसा, बट मनोज आणि विरेश वांगडा येतले काय ना, कारण वाईट गोष्टी जर फाटी वयता सगळ्यो जाल्यार ह्यो सगळ्यो वाईट गोष्टी धरून फुडें वचूंक शकता. बट सद्याक म्हाका दिसता खूब मेजर एक अपडेट हांव तुमचे कडेन आतां सध्या प्ले करूंक सोदता. हांव विरेश बोरकर हांचे कडेन उलयलो आत्ता, आणि विरेशान काय अपडेट दिलो, मातसो ताका खंयच्या तरी कामान बिझी आसा, सो तो लायव्ह येवपाक शकना म्हणून, पूण ऑडिओ रेकॉर्डिंग तांणी करपाक आमकां एक दिल्ले, आणि ऑडिओ रेकॉर्डिंग कितें उलयलो तें आयकुया आनी फुडें या. एक नोटिफिकेशन और एक पत्रक काडिल्लें आसा की स्टेट कमिटी आसा तांच्यांनी तुमकां एक्सपेल केला पार्टींतल्यान म्हणून. कशें पळयता ह्या गोष्टीचेर? आता तुम्ही पळयला हांवें आतांच पळयला, ओके, न्यूजाचेर येयला तो. आनी जोक कसो दिसता, कित्याक सेंट्रल कमिटीचे एका स्टेट कमिटीचे डिजॉल्व करूं शकता आनी काडपाक शकता, टर्मिनेट करूं शकना न्हू. आनी दुसरें म्हटल्यार जो जनरल सेक्रेटरी हू इज बीन सस्पेंडेड, तेणेन ती इश्यू केला, सो इट इज नल एंड वॉइड. कांयच जायना आनी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता, तेजेर फाल्यां म्हाज्या सायडीच्यान हें येतलें. तो सद्या खातीर ह्या ऑर्डरीचो किंवा ह्या नोटिफिकेशनाचो कसलो अर्थ ना अशें तुमकां दिसता? ना, तेजो कांयच अर्थ ना, कित्याक इट इज नॉल एंड वॉइड, बिकॉज हांव सद्याक तरी नॅशनल प्रेसिडेंट आसा, सगळ्यो कमिटी डिजॉल्व केल्ल्यो आसा, इन्क्लुडींग द स्टेट कमिटीज. आनी एक्स जनरल सेक्रेटरी आतां ज्या तरेन तेणेन टर्मिनेशनाची नोटीस काडला, इट इज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नल एंड वॉइड, आनी कांयच तथ्य ना तितून. प्लस तेंच्यांनी जे आमचे ऑफिस आसा, ऑफिसांचे सगळे व्हॅल्युएबल डॉक्युमेंटेशन हांवें पळयलें मिडियाच्या द्वारा, सगळे व्हॅल्युएबल डॉक्युमेंटेशन ते घेवन गेल्या. बरोबर. सो एज अ रिपल इफेक्ट, बिकॉज ऑलरेडी वी हॅव टोल्ड, एक ऑर्डर थंय मारलेली आनी ती ऑर्डर बीन काडून तेंच्यांनी घेवन गेल्या. कालच्या दिसाळी तेंच्यांनी खूबसो बोवाळ केलो. सो हांव नको ते कशें कितें करपाक सोदता ते, बट इट अनडेमोक्रेटीक हितूनच्यान ते काम करपाक सोदता. कोण ऑफिसांचे सगळे डॉक्युमेंटेशन उखलून घेवन येता, सो दे नोज दॅट दे आर एट फॉल्ट. आमी तुजे कडेन उलयतना एक गोष्ट आयकली की तुका पार्टी बरे तरेन बिल्ड करपाक जाय म्हणून तुवें कांय स्टेप घेतलेली आसात, त्या बाबतींत तूं फर्म आसा? हय, डेफिनेटली आमी पार्टी परत सारके स्ट्रेंथनिंग करपाक जाय, ऑर्गनायजेशनल रिबिल्ड करपाक जाय. कित्याक आतां सद्याच्या परिस्थितीन इलेक्शन लागीं पावलां, आनी जेन्ना फावंडर मेंबरांनी आमकां सांगलां की हें सद्याक सारकें व्हरपाक जाय, सो त्या तेजेर आमी हे स्टँड क्लियर घेतलेलो आसा. आनी तितून समज कोणी आपणाक जाय तशें करपाक सोदता, इट इज नॉट हें एज पर द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन. बरोबर. आणि तांच्यांनी समजा गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीक समजा लेटर बीन धाडले जाल्यार ते व्हॅलीड उरचे ना? नो, कांयच व्हॅलीड उरची ना तशें, कित्याक रायट नाव नॅशनल प्रेसिडेंट पोर्टफोलियो इज विथ मी. सो ते खंयच्याय कितें घातले ते फाल्यां म्हणटले कितें आमी आनीक कितें करता, हेंका काडटा तेंका काडटा, तशें कांयच करूंक शकना ते. ओके. बिकॉज ते सद्याक तांकां डिसिप्लिनरी कमिटी घेवन बसपाक जाय, सो ते नोटीस हांव डिसिप्लिनरी कमिटीचे आउट करतलो. बरोबर. सो ते आतां कितें करपाक सोदता हांव नको ते कशें हें करता ते. तो सद्या खातीर सगळी जी पावर आसा ती नॅशनल प्रेसिडेंट एज इन MLA विरेश बोरकर हांचे कडेन आसा? हय, बरोबर. पावर सद्याक आमचे कडेन, आनी हांवें ऑलरेडी तांकां इश्यू केल्ले आसा न्हू सस्पेन्शन नोटीस. ऑल द कमिटी आर बीन डिजॉल्वड. कोण टर्मिनेशनाक 10 मेंबरांक घातलेले तांकां आमी हितून हाडलेले आसा. एक प्रश्न विरेश आनी एक आसा की आतां जे RGPचे सपोर्टर्स खुबशे जाण आसा, खुबशे जाण आहा जे गोंय फुडें व्हरपाक बरे तरेन सोदताले, सो तांकां की बाबा हो इश्यू केन्ना सोंपतलो काय म्हणून तुका कितें दिसता? ना, आमी सांगलां की जाता तितले बेगीन आमी हें सगळें सोल्युशन हाडून आमची रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जी आसा ती सारकी बिल्ड करून फुडें व्हरतले. हें जे कन्फ्युजन क्रिएट करपाक सोदता, हितून स्टेट इंट्रस्ट आसा, आनी तो स्टेट इंट्रस्ट कितें आसा तोय आमी सारको एक्सपोज करतले. कित्याक सद्याच्या परिस्थितीन ज्या रितीन हें घडामोडी करता, इट इज नॉट गुड फॉर अ डेमोक्रेटीक प्रोसेस. आनी आमची RG पार्टी, कित्याक खुबशे जाणांचे सॅक्रिफायस हांगा आसा. थोड्या जाणांक ते फुलोवन कितें करपाक सोदता आनी तांकां खबर पासून ना ते कितें करता ते. पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन हांव परत एकदां सांगता, जे आमचे मेंबर आसा तेंच्यांनी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन वाचचे आनी तांकां खबर आसपाक जाय की एक्झॅक्ट सद्याचो सिनारियो कितें आसा तो. आनी आयच्या दिसा पासून एक ऑनरेबल लॉयरान पासून आपणाचे स्टेटमेंट केल्लो आसा, आनी तेणें सांगलेलें आसा की कशे तरेन पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनान कोण नॅशनल प्रेसिडेंट आसा तो.
बरोबर. सो हितून ते आता करूंक सोदता पळय ही सद्याक मिडिया गिमीक करपाक सोदता आनी मिडियाच्या द्वारा बेश्टे दाखोवपाक सोदता की बाबा आमी अशें केला तशें केला करून आनी लोकांक कन्फ्यूज करपाक सोदता. ओके. एक लास्ट प्रश्न असा की अजय कोलकर हांच्यांनी म्हटलें की इलेक्शन कमिशनान जी आसा ती पयलींची और खंयची दुसरी कॉन्स्टिट्यूशन अपलोड केल्ली आसा ही चूक जावपाक शकता अशें दिसता तुका? ना, इलेक्शन कमिशनान अशें जावंकूच शकना न्हू, कित्याक इलेक्शन कमिशनाचे आमी तेच कॉन्स्टिट्यूशन घेवन इलेक्शन लढलेले आसा. 2022चे इलेक्शन लढलेले आसा. बाकीचे सायमल्टेनियस बाकी सगळी इलेक्शनां लढलेली आसा आनी आमचे बाकीचे ऑर्गनायझेशन बीन आमी सगळे कडेन काम करता. सो खंयच्या आदाराचेर तो अजय कोलकर उलयता हे इट इज म्हाका कळना ते कोण तेका एडवायस दिता आनी खंयच्या हितून तो उलोवंक सोदता तो. सो हे सगळे बेजलेस आसा अशें म्हणटा तूं? डेफिनेटली इट इज बेस्ड आसा. मिस इन्फॉर्मेशन दिवपाची न्हू, ते जे कितें आसा पॉयंट आसा ते डिसिप्लिनरी कमिटी आसा तितून तेणेन मांडपाचे जी आता आमी कॉन्स्टिट्यूट करतले. बरोबर. देव बरें करूं विरेश बाब उलयले म्हणून. थँक्यू 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 थँक्यू. सो ह्या आशिल्ले विरेश बोरकर ज्यांचो ऑडियो सचिन सुर्लेकरान रिकॉर्ड केलो. दीस वॉज अ शॉर्ट इंटरव्यू. इनफॅक्ट आमी परत परत अपील करताले ताका ऑनलायन आसतना की मातसो यो मातसो उलय म्हणून. फायनली आय थिंक आमचो लायव्ह पळयता आसतलो तो थंय ना सचिन? लायव्ह पळयतात आणि जायते गोंयकारूय पळयता कारण म्हाका दिसता ह्या वेळार आमी दोगांचे पक्ष आतां आयकले. म्हणजे अजय बाब हांचे आयकले, विरेश हांचे सुद्दां आमी पक्ष आयकलो आनी दोगूय जाण क्लेम करता की दे आर रायट. सो अशा सिच्युएशनान म्हाका दिसता एकूच ऑप्शन आसता की खंय ना खंय तरी आतां कशें खंयची जर केसाचो निवाडो जाल्यार आमी जजाच्या फुड्यान वता. सो तशें खंय ना खंय तरी इलेक्शन कमिशनाच्या फुड्यान वचोन हे एकदांचें फायनल जावपाक जाय. बिकॉज अशा सिच्युएशनान सगळ्या लोकांचे तर गोची जाल्ली आसा, प्लस जे कार्यकर्ते आसा आरजेपीचे तांचे तर भयानक गोची जाल्ली आसा आनी सध्या म्हाका दिसता की एक इमोशनल आमी वदळच्यान उलयतात तो उरलेलो ना. आतां फक्त पळोवपाक जाय की कोण खरो. फॉर एक्झाम्पल आमी फाटल्या दिसांनी आतां अशें सिच्युएशन नॅशनल पार्टीन सुद्दां आयिल्लें आसा. एनसीपीन आमी पळयताले की अजित पवार जे सर्गेस्त आसा तशेंच शरद पवार हांच्या मदीं आयिल्ले. मागीर फाटल्या दिसांनी शिवसेनेन रिफ्ट जाल्ले तेन्ना आयिल्ले. सो अश्यो गोश्टी नॅशनल पार्टीन आमकां मदीं मदीं पळोवपाक मेळटा. मागीर तृणमूल काँग्रेसीन हालींसराक आमकां दिश्टी पडिल्ले. मागीर सावथाक कांय पार्टीज आसात तातूंत आमकां ह्यो सगळ्यो गोश्टी दिश्टी पडिल्ल्यो. आतां ही रिजनल पार्टी असल्या कारणान आनी खूब ल्हान म्हणजे काय म्हाका दिसता एक 4-5 वर्सां जाल्ली आसा ह्या पार्टी फॉर्म जावन आनी इतल्या बेगीन अशा तरेचे सिच्युएशन येतले अशें तर कोणी चिंतूंक नाशिल्ले. बट येस आतां ते आयला. सो ताजेर कितें आसतलें फुडें हें आमकां टायमूच सांगूं शकता. ओके. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे दोन ऑथॉरिटीज आसा जेंकां डिसिजन घेवचें पडटलें. एक इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आनी सेकंड आसा ते स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. आतां स्पीकर जे सभापती आसा ते कितें डिसिजन घेतले हाचेर सगळ्यांची नजर आसतली. कारण एज अ पॉलिटिकल पार्टी विश्वेश नायक स्पीकराक बरोवपाचो आसा की आमी हाका टर्मिनेट केल्लो आसा. सो हेन्स बाय वर्च्यू ऑफ इट ही इज अनअटॅच्ड मेंबर ऑफ आरजीपी. दुसरें आसा इलेक्शन कमिशन. आतां इलेक्शन कमिशनाक सांगचें पडटलें, तांकां एक्चुअली सांगचें पडटलें बिकॉज दे कॅनॉट प्ले अ रोल लायक दीस की बाबा खंयचे तरी पोन्ने घातलें नवें घातलें. दे वील हॅव टू कम आउट विथ क्लॅरिफिकेशन की वीच इज द कॉन्स्टिट्यूशन दॅट दे रिस्पेक्ट. आतां इतले दीस बोवाळ चल्ला. आयडियली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया शूड ऑल्सो हॅव इट्स लोकल इंटेलिजन्स वेरीन दे हॅव अवर रिप्रेझेंटेटिव्स ऑन इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट हू आर देर. तांकां खबर आसतलें, लोकल हांगा खबर आसतलें आल्तिनाचेर की हें सगळें चल्लां. आयडियली इलेक्शन कमिशन शूड हॅव कम आउट वीथ सम कायंड ऑफ क्लॅरिफिकेशन की बाबा खंयचें कॉन्स्टिट्यूशन वॅलीड आसा. बिकॉज वन पार्टी कॅनॉट हॅव टू कॉन्स्टिट्यूशन. सो आयडियली इट इज वन कॉन्स्टिट्यूशन दॅट दे हॅव टू बिलीव. सो इफ दे टेल की बाबा हें कॉन्स्टिट्यूशन वी आर बिलिव्हिंग इन, हो प्रश्न क्लियर जाता. कित्याक आतां सद्या अशें जाल्लें आसा की दोन्ही सायडी रायटूय आसूं शकता, दोन्ही सायडी रॉंगूय आसूं शकता. अशी स्थिती जाल्ली आसा. जे आमकां लेट जॉईन जाल्ले तेंच्या खातीर विरेश बोरकर हेज बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम दी पार्टी फ्रॉम युअर प्रायमरी मेंबरशीप. आय थिंक सचिन हेज सम मोर डिटेल्स. आमी फक्त जस्ट एक इलेक्शन कमिशनाचे पेजीर वचून फायंड आउट करपाचो प्रयत्न करतालो की म्हाका दिसता आमी जशें म्हणटा की ही जे कॉन्स्टिट्यूशन आसा ते मिस्टेक कित्याक ह्या परत परत ह्या गोश्टीचेर हांव मातसो जोर दिता कारण इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया
अशा तरेची चूक करीत अशें म्हाका खूब कमी प्रमाणात दिश्टी पडटा. कारण हाज्या बरोबर जशें आतां क्लिओपात सरान सांगलें की हाज्या बरोबर हांव जस्ट चॅक करतालो की आनीक जायते बहुजन समाज पार्टी, जनसेना पार्टी, मागीर समाजवादी पार्टीचे सुद्दां 19 जून 2025 हे अपलोड जाल्ले दिश्टी पडटा आनी ह्या वर्सा 3 ज्यो पार्ट्यांचे जे कॉन्स्टिट्यूशन आसा ते अपलोड जाल्ले आमकां दिश्टी पडटा. ऑल इंडिया मजलीस ये एक नाव आसा ते आनी दुसरे म्हळ्यार रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आनी बिजू जनता दल हे 3 पार्टीचे आमकां ह्या वर्सा जाल्ले दिश्टी पडटा. सो रुपेश बाब हे म्हाका दिसता खूब मातशे वेगळ्या टायपची ही गोष्ट आसा की इलेक्शन कमिशनाच्या सायटीचेर चुकीचे एक कॉन्स्टिट्यूशन अपलोड जाता आनी ज्या वेळार इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान सारखे सादूर रावपाक जाय जी गोष्ट अपलोड करतना त्याच वेळार ही चूक जावपाक शकता अशें तरी म्हाका खूब कमी दिश्टी पडटा. Now let's त्याचे see सारखे अजय इट्स कोलकत्ते इट्स व्हेरी रेअर की इलेक्शन कमिशन सारखी संस्था आसा पळय ती अशी चूक करतली आनी चूक केल्या उपरांत जेन्ना नोटिसां काडून दिल्या जेन्ना तांचे नदरेक काडून दिले की बाबा हें मिस्टेक जाली तरी पूण ती मिस्टेक किंवा ती चूक ती तशीच दवरतले कोण तरी येवन आमकां मेमोरेंडम दितले म्हूण रावतले इज ऑल्सो म्हणजे सिम्स टू बी डिफिकल्ट. पूण आमी लेट अस गो बाय द ऑल्सो अ फॅक्ट की जे अजय खोलकरान आमकां दाखयले ते प्रमाणे तेंचे लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनान पयलींच्या कॉन्स्टिट्यूशनाक अमेंडमेंट केल्ले आसा डेटूय आसा ताजेर. पूण आतां होय प्रस्न उप्रासता की हें जेन्ना सामकें विशय तापलेलो आसा आनी एका कॉन्स्टिट्यूशनाच्या खातीर जेन्ना विशय तापलेलो आसा तेन्ना RGPचे जे ट्रेजरर आनी जनरल सेक्रेटरी ते ओगी कित्याक रावले विश्वेश आनी अजय ओगी कित्याक रावले. आतां अजयान सांगले ते प्रमाणे आज सकाळी तेणी कम्युनिकेशन धाडलां इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक आनी लेट अस सी मे बी टू नायट आय डोंट थिंक इतले रातचे खंयचे इलेक्शन कमिशन काम करता दे आर नॉट गो ऑन न्यूज अप सो इतले रातचे कोणी अशें हें करतले म्हणून. पण सद्या जो मेरेन इलेक्शन कमिशन कांयच हें करिना तो मेरेन क्लॅरिटी येवपाक डिफिकल्ट आसा. सो बिफोर दॅट आतां आमी लेट अस प्ले जे टर्मिनेशन लेटर आसात ते जे खुबशे जाण आमकां आतां पळयतात तेंच्या खातीर की टर्मिनेशन लेटर कितें आसा ते ओके यू हॅव ऑल्सो कम विथ समथींग या रुपेश एक जस्ट म्हाका कोणी मेसेज केल्ली आसा आनी म्हाका दिसता खूब महत्वाची मेसेज जस्ट शेअर करपा खातीर जे हय. RGPचे काय जे मेंबर्स आशिल्ले आनी तांच्यांनी ही म्हाका मेसेज 2 फावटी खंय कॉन्स्टिट्यूशन दिवपाचो प्रयत्न केलो टू इलेक्शन कमिशन आनी दोनूय फावटी हे कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट जाल्ले पयलीं आनी थर्ड टायम फूल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गिवन अँड एट दॅट टायम एक्सेप्टेड त्या टायमार विरेशान व्हरून हे कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ले अशें म्हाका मेसेज आयिल्ली आसा. सो हे म्हाका दिसता प्रयत्न जाल्लो की कॉन्स्टिट्यूशन दिवपाचे रिजेक्शनूय जाल्ले आसा खंय कॉन्स्टिट्यूशनाचे. सो अशा वेळार रॉंग कॉन्स्टिट्यूशन कशें अपलोड जावपाक शकता. जर इलेक्शन कमिशन जर ही बातमी खरी आसा जाल्यार आमी म्हणटा आमी क्लेम करिना अजून पर्यंत जस्ट आमकां ही मेसेज आयले जस्ट आमी तुमचे कडेन जस्ट शेअर करूंक सोदता. बट जर अशें आसा जाल्यार इलेक्शन कमिशना कडेन येदी व्हडली चूक जातली अशी म्हाका तरी खूब कमी दिश्टी पडटा. बट आतां फक्त इलेक्शन कमिशन हे क्लियर करू शकता की कोणा कडेन खरी पावर आसा नॅशनल प्रेसिडेंट आसा आनी ताजे कडेन पावर आसा काय स्टेट जी कमिटी आसा दे आर फुल अँड फायनल. सो दे ओके सो आमी फुडें वचच्या पयलीं अजय खोलकर जे उलयल्ले ते परत एकदां आमी व्हिडिओ प्ले करता जे लोक आमकां लेट जॉइन जाल्ले तेंच्या खातीर वॉच वॉट अजय खोलकर हॅड टू से. नमस्कार तुमकां आतांच आमी एक प्रेस रिलीज केल्या आनी सोशल मिडिया पेजीचेर आमी आमचे डिटेल्स जे घातलेले आसा आनी विरेश बोरकराक तेजे ऑफिशियल ईमेल आयडीसून आनी आमच्या पार्टीच्या ईमेल आयडीसून ताका आमी ईमेल केल्ली आसा. विरेश बोरकर आयजच्यान आमचो पार्टीचो मेंबर ना म्हणून पार्टीन हे आयज आमचे जनरल सेक्रेटरी आयज अनावन्स केल्ले आसा. हे डिसिजन जे आसा जे टर्मिनेशन ऑफ विरेश बोरकर एज अ पार्टी मेंबर हे पार्टीचे कॉन्स्टिट्यूशन आसा पार्टीची डिसिप्लिनरी कमिटी आसा तेज्या आधार धरून आनी कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे आमी घेतलेली आसा. ताका केन्ना आमी चोकोस नोटीस धाडली त्या 5 रिमांयडर्स केन्ना धाडले आनी तेणी कितें कितें केलां स्टेप वायज ते आमी 3 पेजीचेर बरयल्ले आसा. सगळ्या लोकांक सांगता आयसून तो पार्टीचो MLA म्हणून ना पार्टीचो मेंबर म्हणून ना. सो तेजे कितें स्टेटमेंट्स येता तेजे कितें सर्क्युलर्स येता ऑर्डर्स येता ते पार्टीचे ऑफिशियल नासची ना. सो पार्टीचो मेंबर म्हणून ताका आमी काडलेलो आसा. आतां तरी विरेश बोरकराक एक फायनल मेसेज की आमी कालूच सांगलें की एंड गेम ही स्टार्ट जाल्ली आसा आनी आयज आमी तुमकां एक लास्ट विरेश बोरकराक सांगता आतां तरी हॅप्पी जा कित्याक
तुवें मुद्दम कॉन्स्पिरसी केल्ली भुरग्यांचे सॅक्रिफायस वाट लावपाक आनी जो मनोज परब आमचो जो पार्टीचो प्रेसिडेंट आसलो पयलींचो ताका भायर काडपाची तुवें कॉन्स्पिरसी केल्ली कित्याक तुका दुसरे पार्टीन जॉयन जावपाक जाय आसलें. आतां तूं फ्री आसा, हॅप्पी आसा, जा कोण खंय जॉयन जावपाचो आहा तो काँग्रेसीन वयता तूं वच, बीजेपीन वयता तूं वच, तूं हॅपिली जॉयन जा. मात पार्टी आतां एक युनायटेड फोर्स जावन एक वांगडा वचून जशें काल भुरग्यांनी सांगलां सगळे आमी वयतले आनी तेंचोय आमी इमोशन्स आयकून हे डिसिजन घेतले आनी खूब वेगळे डिस्कशन जाले. खूब ताका आमी टायम दिलो, ऑलमोस्ट 3-4 म्हयने ताका टायम दिलो, 5 रिमायंडर्स दिले. इतली व्हडली कॉन्स्पिरसी केली तेणी पार्टी स्प्लीट करपाची, पार्टी टेक ओवर करपाची, मनोजाक रिजायन दिवपाक लावपाचो हो एकमेव कारण आसलो. आनी ताका सांगता की आतां तरी खुश हॅपी जा आनी ही पार्टी जी आतां फुडें आमी चलयतले ते आमचे ऑफिस बेरर्स जाल्यार मेंबर्स जावन आनी युनायटेडली हे जे फुडले इलेक्शन आहा ते कॉन्टेस्ट करतले. बट लोकांक सांगता विरेश बोरकर हो पार्टीचो मेंबर ना, आयच्या डेटीसून तो पार्टीचो मेंबर ना आनी तेजे आनी पार्टीचे कांय रिलेशन ना. देव बरें करूं. आता तरी हॅपी जा म्हणटा अजय खोलकर विरेश बोरकाराक की बाबा तुका नाका आशिल्लें आमी काडून उडयलें, अनअटॅच केलो, खंय वचपाचो आसा तो वच म्हणटा, जाय जाल्यार काँग्रेस सुद्दां जॉयन जा, आमकां प्रॉब्लेम ना. पूण विरेश बोरकारान हाज्या पयलीं क्लियर केल्लें आसा की आपूण काँग्रेस पार्टी जॉयन जावचो ना. हाज्या पयलीं जे आमी आतां जे वॉयस आयकलो विरेशाचो तातूंतय तो म्हणटा की पार्टी आपल्या हातान आसा. विश्वेश आसूं किंवा अजय आसूं हे दोगूय जाण सद्या पार्टींतल्यान आमी काडलेले आसा आनी ताका लागून ते कितेंय सांगले तरी पूण ताका वॅलीड उरना. तो म्हणटा हे सगळें जोक म्हणून. आय वील ट्राय टू प्ले दॅट ऑडियो अगेन ऑफ विरेश बिकॉज दॅट इज एक्सक्लुझीव with us, that is still exclusive with us. That is the first reaction that Viresh Borkar has given after being terminated from the MLA. I think if that is ready then we will play. Okay, so आमी पळोवया की बाबा विरेश बोरकारान आमचे कडेन उलयतना एक्झॅक्ट कितें सांगलें. गिमीक करपाक सोदता आनी मिडियाच्या द्वारे बेश्टेच दाखोवपाक सोदता की बाबा विरेश बाब, एक म्हाका दिसता एक नोटिफिकेशन और एक पत्रक काडिल्लें आसा की स्टेट कमिटी आसा तांच्यांनी तुमकां एक्सपेल केला पार्टींतल्यान म्हणून. कशें पळयता ह्या गोश्टीचेर? आतां तुमी पळयला, हांवें आतांच पळयला, ओके, न्यूजाचेर येयला तो. आनी जोक कसो दिसता कित्याक सेंट्रल कमिटीचे एका स्टेट कमिटीचे डिजॉल्व करूं शकता आनी काडपाक शकता, टर्मिनेट करूं शकना न्हू. आनी दुसरें म्हटल्यार जो जनरल सेक्रेटरी हू इज बीन सस्पेंडेड तेणेन ती इश्यू केला. सो इट इज नल एंड वॉइड. कांयच जायना आनी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता. तेजेर फाल्यां म्हाज्या सायडीच्यान हें येतलें. तो सद्या खातीर ह्या ऑर्डरीचो किंवा ह्या नोटिफिकेशनाचो कसलो अर्थ ना अशें तुमकां दिसता? ना तेजो कांयच अर्थ ना. इट इज नॉल एंड वॉइड बिकॉज हांव सद्याक तरी नॅशनल प्रेसिडेंट आसा, सगल्यो कमिटी डिजॉल्व केल्ल्यो आसा, इन्क्लुडींग द स्टेट कमिटीज. आनी एक्स जनरल सेक्रेटरी म्हणून आतां ज्या तरेन तेणेन टर्मिनेशनाची नोटीस काडला, इट इज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नल एंड वॉइड आनी कांयच तथ्य ना तितून. प्लस तेंच्यांनी जे आमचे ऑफिस आसा, ऑफिसांचे सगळे व्हॅल्युएबल डॉक्युमेंटेशन हांवें पळयलें मिडियाच्या द्वारा, सगळे व्हॅल्युएबल डॉक्युमेंटेशन ते घेवन गेल्या. सो एज रिपल इफेक्ट बिकॉज ऑलरेडी वी हॅव टोल्ड, एक ऑर्डर थंय मारलेली आनी ती ऑर्डर बीन काडून तेंच्यांनी घेवन गेल्या. कालच्या दिसाळी तेंच्यांनी खूबसो बोवाळ केलो. सो हांव नको ते कशें कितें करपाक सोदता ते, बट इट अनडेमोक्रेटीक हितूनच्यान ते काम करपाक सोदता. कोण ऑफिसांचे सगळे डॉक्युमेंटेशन उखलून घेवन वयता. सो दे नोज दॅट दे आर एट फॉल्ट. आमी तुजे कडेन उलयतना एक गोश्ट आयकली की तुका पार्टी बरे तरेन बिल्ड करपाक जाय म्हणून तुवें कांय स्टेप घेतलेली आसात. त्या बाबतींत तूं फर्म आसा? हय, डेफिनेटली. आमी पार्टी परत सारके स्ट्रेंथनिंग करपाक जाय, ऑर्गनायजेशनल रिबिल्ड करपाक जाय. कित्याक आतां सद्याच्या परिस्थितीन इलेक्शन लागीं पावलां आनी जेन्ना फावंडर मेंबरांनी आमकां सांगलां की हें सद्याक सारकें व्हरपाक जाय, सो त्या तेजेर आमी हे स्टँड क्लियर घेतलेलो आसा. आनी तितून समज कोणी आपणाक जाय तशें करपाक सोदता, इट इज नॉट हें एज पर द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन ते डेमोक्रेटीक ना. बरोबर. आणि तांच्यांनी समजा गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीक समजा लेटर बीन धाडले जाल्यार ते व्हॅलीड उरचे ना? नो, कांयच व्हॅलीड उरची ना. कित्याक रायट नाव नॅशनल प्रेसिडेंट पोर्टफोलियो इज विथ मी. सो ते खंयच्याय कितें घातले ते फाल्यां म्हणटले कितें आमी आनीक कितें करता, हेंका काडटा तेंका काडटा, तशें कांयच करूं शकना ते.
ओके बिकॉज ते सद्याक तांकां डिसिप्लिनरी कमिटी घेवन बसपाक जाय, सो तेय बरोबर. नोटीस हांव डिसिप्लिनरी कमिटीचे आउट करतलो. बरोबर. सो ते आतां कितें करपाक सोदता हांव नकळो ते कशें हें करता ते. सो सद्या it is- खातीर सगळी जी पावर आसा ती नॅशनल प्रेसिडेंट एज इन MLA विरेश बोरकर हांचे कडेन आसा. हय बरोबर. पावर सद्याक आमचे कडेन आनी हांवें ऑलरेडी तांकां इश्यू केल्ले आसा न्हू सस्पेन्शन नोटीस. ऑल द कमिटी आर बीन डिजॉल्व्ड. कोण टर्मिनेशनाक 10 मेंबरांक घातलेले तांकां आमी हितून हाडलेले आसा. एक प्रश्न विरेश आनी एक आसा की आतां जे RGPचे सपोर्टर्स खुबशे जाण आसा, खुबशे जाण आहा जे गोंय फुडें व्हरपाक बरे तरेन सोदताले, सो तांकां की बाबा हो इशू केन्ना सोंपतलो काय म्हणून तुका कितें दिसता? ना, आमी सांगलां की जाता तितले बेगीन आमी हें सगळें सोल्युशन हाडून आमची रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जी आसा ती सारकी बिल्ड करून फुडें व्हरतले. हें जे कन्फ्युजन क्रिएट करपाक सोदता हितून स्टेट इंटरेस्ट आसा आनी तो स्टेट इंटरेस्ट कितें आसा तोय आमी सारको एक्सपोज करतले. कित्याक सद्याच्या परिस्थितीन ज्या रितीन हें घडामोडी करता इट इज नॉट गुड फॉर अ डेमोक्रेटीक प्रोसेस. आनी आमची RG पार्टी कित्याक खुबशे जाणांचे सॅक्रिफायस हांगा आसा. थोड्या जाणांक ते फुलोवन कितें करपाक सोदता आनी तांकां खबर पासून ना ते कितें करता ते. पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन हांव परत एकदां सांगता, जे आमचे मेंबर आसा तेंच्यांनी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन वाचचे आनी तांकां खबर आसपाक जाय की एक्झॅक्ट सद्याचो सिनारियो कितें आसा तो. आनी आयच्याच दिसा पासून एक ऑनरेबल लॉयरान पासून आपणाचे स्टेटमेंट केल्लो आसा आनी तेणें सांगलेलें आसा की कशे तरेन पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनान कोण नॅशनल प्रेसिडेंट आसा तो. बरोबर. सो हितून ते आतां करूंक सोदता पळय ही सद्याक मिडिया गिमीक करपाक सोदता आनी मिडियाच्या द्वारे बेश्टे दाखोवपाक सोदता की बाबा आमी अशें केलां तशें केलां करून आनी लोकांक कन्फ्यूज करपाक सोदता. ओके. एक लास्ट प्रश्न आसा की अजय खोलकर हांच्यांनी म्हटलें की इलेक्शन कमिशनान जी आसा ती पयलींची और खंयची दुसरी कॉन्स्टिट्यूशन अपलोड केल्ली आसा ही चूक जावपाक शकता अशें दिसता तुका? ना, इलेक्शन कमिशनान अशें जावंकूच शकना न्हू. कित्याक इलेक्शन कमिशनाचे आमी त्याच कॉन्स्टिट्यूशन घेवन इलेक्शन लढलेले आसा. 2022 इलेक्शन लढलेले आसा. बाकीचे सायमल्टेनियस बाकी सगळी इलेक्शनां लढलेली आसा आनी आमचे बाकीचे ऑर्गनायझेशन बीन आमी सगळे कडेन काम करता. सो खंयच्या आदाराचेर तो अजय खोलकर उलयता इट इज म्हाका कळना ते कोण ताका एडवायस दिता आनी खंयच्या हितून तो उलोवंक सोदता तो. सो हे सगळे बेजलेस आसा अशें म्हणटा तो? डेफिनेटली इट इज बेस्ड आसा. मिस इन्फॉर्मेशन दिवपाची न्हू. ते जे कितें आसा पॉयंट आसा ते डिसिप्लिनरी कमिटी आसा तितून तेणें मांडपाचे जी आतां आमी कॉन्स्टिट्यूट करतले. बरोबर. देव बरें करूं विरेश बाब उलयले म्हणून. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. सो हे आशिल्ले विरेश बोरकर एक्सक्लुझिव्ह आमच्या बरोबर उलयले हाज्या पयलीं ते आनी ते आमी रिकॉर्ड केल्ले. आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली लायव्हाचेरूच की विरेश मातसो मोबायल ऑन कर म्हणून आनी उलय म्हणून. ही कॉन्टॅक्टेड अवर सचिन एंड देन वी रिकॉर्डेड हीज कन्वर्सेशन. तो म्हणपाक लागलो लायव्ह येवपा खातीर ही इज कॉट अप समवेर. सो विरेश बोरकार हें सिरियस घेना आनी अजय खोलकर सिरियस घेता. आतां कोण कोणाक सिरियस घेता घेतलो घेवचो ना हें नंतर कळटलें. कारण निदर विरेश नॉर अजय आर इन पोजिशन टू डिसायड. जे डिसायड करतले ते दोग जाण आसा. एक इलेक्शन कमिशन आनी दुसरे स्पीकर. आतां स्पीकर कितें म्हणटा इलेक्शन कमिशन कितें म्हणटा हें नंतर कळटलें. सो सद्याच्या RGP मदीं जी फूट चालू आशिल्ली ती फूट सद्या अशा लेवलाचेर पावल्या की मनोज परब आनी विरेश बोरकर हे दोगूय जाण पार्टीच्या भायर आसा. अजय खोलकर म्हणटा की चवथीच्या निमित्तान आमी रिक्वेस्ट करून मनोज परबाक परत सेरेमोनियसली पार्टेन आपयतले आनी तांकां पार्टेन परत येवन पार्टी टेक ओवर कर म्हणून सांगतले. आमच्या बरोबर आसा राहुल नायक शिरोडेच्यान RGP लिडर. आमी तांचे कडेन उलयतले. राहुल, फर्स्ट रिएक्शन की बाबा हे सगळें जाता पळय आनी जालें ताजेर एक लिडर म्हणून आनी RGPचो लिडर म्हणून हाज्या पयलीं तुवें जितले त्रास काडल्या ह्या पक्षाक ते सगळे लक्षांत दवरून तुजें रिएक्शन कितें आसा? जे चिंतून खूब वायट दिसता, पळोवन खूब वायट दिसता की जी परिस्थिती आयज घडोवन येयल्ली आसा आनी हेजो जबाबदार हांव म्हणटा हे CEC मेंबर जे आयज प्रेस घेत आसा अजय खोलकर, विरेश जावं तितून हांव जबाबदार मनोज परबूय धरता. कित्याक लागून की जेन्ना रेजिग्नेशन दिता आसतना ताणें सुद्दां ते रेजिग्नेशन डायरेक्ट प्रेसाचेर दिलें. जेन्ना ताका प्रेसिडेंट केल्लो तेन्ना आमी सगळे गोंयभरचे मेंबर्स एकठांय जावन आशिल्ले आनी ताका प्रेसिडेंट तेन्ना केल्लो. पूण जेन्ना तो मडगांव मिटिंगेची इतले जो स्ट्रेस घालून तो गेलो पळय ते म्हाका खंय तरी खूब वायट दिसता. कित्याक लागून जेन्ना एक ऑर्गनायझेशन एक पॉलिटिकल पार्टी भुरग्यांचे भितर मतभेद जाता जाल्यार तेन्ना प्रेसिडेंटान
फुडा मिटींग आणि ते मिटिंगेन हे क्लियर करून करपाचें आपूण जावपाचें आनी सगळ्यांचें क्लियर करचें कितें आसा तें आनी करपाक जाय आशिल्लें पूण तें जालें ना. तेणें ऑन प्रेस रेजिग्नेशन दिलां आनी रडोन गेलो म्हळ्यार रॉंग अशें दिसलें आनी हेजे फाटल्यान आनी कितें तरी तें आशिल्लें अशें दिसलें. म्हाका ते राहुल सांग, कॉन्स्टिट्युशना बद्दल सध्या चर्चा चल्ल्या आणि तू एक प्रॉमिनंट लीडर आशिल्लो ह्या पक्षाचो, आसाय दिसता म्हाका. यू आर स्टील इन द पार्टी, ते पयलीं क्लॅरिफाय करुया. हय आतां तरी पार्टेन आसा हांव, कित्याक विरेशान परत आपले जे कितें रायट्स आशिल्ले ते दाखोवन दिल्ले आसा. तो पयलींच्यान नॅशनल प्रेसिडेंट आशिल्लो, फक्त दाखोवन दिवनाशिल्ले आनी तेजो यूज करूना. पूण आयज खंय तर ती गरज पडली, फावंडर तेमी तेका लेटर केलें आनी ते प्रमाणे ताणें ती एक्शन घेतली आनी ती पोजिशनाचो सारको यूज केलो. ओके, सो आणि, आता ग्रास रूट लेवलाचेर जेन्ना तूं आतां यू आर फ्रॉम शिरोड्या सारख्या जाग्याचेर ह्या सगळ्या घडामोडीचो आरजीपीचेर कितें परिणाम जावपाक शकता? परिणाम खूबच जाल्लो आसा की जे तेणी केलां ते लोक बेजारले आसा. हे करता ते भशेन तरी अशें दिसता की लोकांक हे सामकेच विटोवपाक सोदता की बाबा परत आनी लोकांनी आरजी कडेन पळोवचें न्ही, विरेश बोरकाराक परत निवडून हाडचो न्ही. आरजी म्हणल्यार लोकांनी हे कर फुड्यान सुद्दां येवचें न्ही आनी लोकांनी दारान सुद्दां घेवचें न्ही आरजीक. फुडल्या इलेक्शनाक तुका दिसता पळय, आता एक आरजीपी शिरोडा असो मतदारसंघ आशिल्लो जंय आरजीपी जिखपाची शक्यताय खुबशे जाण वर्तवताले, लागीं सुद्दां हाडलेले तुमी जिखपा खातीर. तुका दिसता आतां फुडलें इलेक्शन जातलें 27 तें कोणाच्याय अंडर जावं, मे बी हो ग्रूप जिखू तो ग्रूप जिखू, आरजीपी जी आसतली जाल्यार आरजीपी हे इलेक्शन शिरोड्या जिखपाक शकतली काय ना? पयलीं म्हणल्यार सांगूंक सोदता की पार्टी 100% विरेश बोरकारा कडेन आसा आनी विरेश बोरकारा थ्रू तें फुडें वयतलें सगळें कितें आसा तें. आनी इतलें गॅरंटी दिता की बाबा शिरोडा हें आमचेच रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेंच आसा आनी आसतलें. कित्याक लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स हे झिरोंतल्यान आमी उबी केल्ली. एक सांगपाक सोदता एक गोश्ट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार की जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी 2019 हांव जॉयन जालो, तेजे नंतर आमी 2021 स्टार्ट केलें. आनी एक मुद्दम जावन सांगपा सारकी गोश्ट म्हणल्यार गौरेश गांवकर जो पंचवाडीचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स जेन्ना स्टार्टींग हांव हें केल्लो तेन्ना फर्स्ट मेंबर तो आशिल्लो आनी तेजे फाटल्यान हांव आनी मागीर तेजे नंतर योगेश प्रज्योत अशे आमी 4 जाण भुरगे फुडें सरले आनी फूल शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी सारकी भोंवोन म्हणटा मिटिंग्स घेवन, कॉर्नर मिटिंग्स घेवन शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणून उबी केली. आनी तेजे नंतर शैलेशन नंतर हाडला आमी. शैलेश हो पिक्चरान पयलीं नाशिल्लोच, शैलेश नाशिल्लोच पिक्चरान. आनी इतलें जावन तेजे नंतर जेन्ना 2022 इलेक्शना टायमार मनोज परब नासतना, मनोज परबान एकूय मिटींग घेवना शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी इतलें आसून सुद्दां मी 5063 मतां ते टायमार घेवंक शकले. जाल्यार इतली आमी कापस्ताद दवरता की बाबा शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी जिखून हाडूंक शकता 2027. फक्त हें कितें आसा तें जाता तितले बेगीन विरेश बोरकार काबार करतलो हें आमकां दिसता आनी हें ते प्रमाणे जातलें सगळें. ओके, म्हाका एक सांग पळय, येदोळच्यान तुवें म्हटलें की नॅशनल प्रेसिडेंट विरेश बोरकार आसा म्हणून आनी तुमी तें कॉन्स्टिट्युशन मानता. आतां हो प्रश्न भायल्यान येता म्हणून तुका विचारता, कारण ह्या प्रश्नाचें उत्तर आमीय सोदता. नॅशनल कावन्सिलान कोण आसा? तूं आसा कावन्सिलान. नॅशनल कावन्सील म्हणून आशिल्लें खरें जाल्यार ते राज्य केन्ना मेळ्ळें आनी डिसिजन केन्ना जालें? जर कावन्सिलान आसा जाल्यार सांगूं शकता की नॅशनल कावन्सील आसा आरजीपीचें? नॅशनल कावन्सिला बद्दल म्हाका तितलें खबर ना, कित्याक कॉन्स्टिट्युशन हांवें ते प्रमाणे वाचलेलें ना. फक्त हांव इतलें सांगूं शकता की बाबा नॅशनल प्रेसिडेंट विरेश बोरकार हें आशिल्लें म्हाका पयलींच्यान खबर आशिल्लें, पूण तेजो पावराचो केन्ना यूज करूना विरेश बोरकारान. तो आतां वेळ पडलो म्हणून केलो. ओके, सो नॅशनल कावन्सिला बद्दल सध्या तुमकां तरी खबर ना, म्हणजे जे लिडर आसा तांकां आरजीपीचे नॅशनल कावन्सील आसा काय ना तें आतां म्हणसर खबर ना. आनी विरेश बोरकार नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून आसो हो पयर राती कळ्ळें तुमकां काय तेचे पयलीं खबर आशिल्लें? खबर आशिल्लें पयलीं खबर आशिल्लें. ओके, सो दॅट इज नॉट न्यू फॉर यू की विरेश बोरकार. बरें, विरेश बोरकार आतां आरजीपी
दुसरे एक येता म्हाका तोय प्रश्न विचारपाचो आसा की आतां आमी अजय खोलकरा कडेन उलयतना तेणें म्हटलें की मनोज परब मायट जॉयन आरजीपी बॅक. तशें जालें जाल्यार तुमी ताका येवकार दिता? ना, मनोज परबान पयली मिटिंगेन येवचें, एक मिटिंग कॉल आउट करुया, ते मिटिंगेन येवचें. मनोज परबान हें एक्सप्लेनेशन दिवचें पडटलें की बाबा तेणें रेजिग्नेशन ऑन मिडियाक कित्याक लागून दिलें. तें ऑन मिडिया तेणें दिवपाक जायनाशिल्लें. ते पयलीं तेणें मिटिंग घेवपाक जाय आशिल्ली, ती मिटिंग घेवना तेणें. तें रॉंग केलें तेणें. विरेश बोरकाराच्यान ताक आसा की आरजीपी फुडें व्हरून फुडल्या 27 एक थोडे तरी आमदार निवडून हाडून आरजीपीचे एक्झिस्टन्स आणि आरजीपीची वोट बेस जी 10% आसा ती 10% वयल्यान फुडें व्हरपाची ताक विरेश बोरकारान आसा अशी दिसता तुका? 100% कित्याक लागून सांगता, पयलीं म्हणल्यार विरेश बोरकारान आपूण जिखलो, पंच मेंबर जिखून हाडले, झेडपी जिखून हाडले. पूण हे जे बाकीचे जे बोवाळ मारता, जे आतां सीईसी मेंबर आनी कोण बोवाळ मारता, हेणी स्वता केन्ना पंच जिखून हाडले ना, झेडपी जिखून हाडले ना. जावं तो मनोज परब आसूं, अजय खोलकर आसूं, जावं हो विश्वेश आसूं, हेणी जे विरेशान करून दाखयल्लें आसा. म्हणजे आपूण जिखप हे एक वेगळी आसता, पूण दुसऱ्याक जिखप ही गोष्ट सगळ्यांत चड व्हडली आसता. देव बरें करूं राहुल, तूं जॉयन जालो म्हणून आमकां ऑन दीस लायव्ह टेलिकास्ट. देव बरें करूं. हे आशिल्ले राहुल रिप्रेझेंट्स आरजीपी इन शिरोडा. तर सगळ्यांक शिरोड्या जांकां खबर आसा तेंच्या खातीर की शिरोड्या तुमी राहुलाक वळखतले, पण जांकां खबर ना तेंच्या खातीर की शिरोड्या हो बालेकिल्लो धरताले आरजीपीचो. राहुल म्हणटा अजुनूय तो बालेकिल्लो आसा आनी आमी थंयच्यान जिखपाक शकता. आमचे बरोबर आसा आनी एक आरजीपी मेंबर विशाल देसाय. तर विशाल देसाय वॉज टर्मिनेटेड अर्लियर इफ आय एम नॉट रॉंग अँड he has been reinstated back, not reinstated, टर्मिनेशनांतल्यान सस्पेन्शनार घातून जे 10 जाण आशिल्ले तातूंत विशाल देसाय आसा. सो विशाल, सद्या तुजें कितें जाता? ज्या मनशान तुजें टर्मिनेशन टू सस्पेन्शनान हाडलें त्या मनशाकूच सद्या टर्मिनेट केला. रुपेश बाब, जे पळय अजय खोलकर म्हणून पळय आहा पळय, तो पयलीं सगळ्या स्टेटमेंट दिता पळय मिडियाक, तेजे ते सगळे कायद्याच्या बेजलेस स्टेटमेंट दिता. जेन्ना हे कॉन्स्टिट्यूशन जेन्ना जालें पळय ड्राफ्ट, तेन्ना श्रीकृष्णा आनी विरेश आसलेले आनी ते कॉन्स्टिट्यूशन चेंजीस केल्ले. ते चेंजीस करून ते सबमीट केल्ले. ते कॉन्स्टिट्यूशन ना तो म्हाका तर दिसता तो पंचायत राज एक्ट आहा पळय तेजे शिवाय आनी खंयचे एक्ट वाचता काय अशें म्हाका डावट आहा तेजेर. सो ते फक्त ते पंचायत एक्ट वाचपाचीच ताका संवय आसा. तेणे ते कॉन्स्टिट्यूशन वाचले ना आनी तो बेजलेस स्टेटमेंट दिता आनी ते आपल्याक पळय स्वताच्या पांयार कुरडी मारता अशें म्हाका दिसता. ओके विशाल बाब, एकाच जाग्यार उबे रावा. तुम्ही चलता आनी मातशें शेक जाता फ्रेम. सो ओके, नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून विरेश बोरकार आसा हें तुमकां खबर आशिल्लें? आनी जर खबर आशिल्लें जाल्यार ज्या दिसा लेट मी फिनिश ज्या दिसा तुमकां टर्मिनेट केले त्या दिसा तुम्ही नॅशनल प्रेसिडेंटाक लेटर कित्याक बरोवना की बाबा आमकां टर्मिनेट केला, हांकां हक्क ना आमकां टर्मिनेट केले आनी म्हणून? रुपेश बाब, तेन्ना तुमकां कांय गोश्टी हांवें तेन्नाय सांगलेल्यो की हेंच्या ह्या पार्टीक कितें चलता पळय, तेन्ना आमी थोडो टायम गॅप आसलेले की आमी मातशे पयस आसलेले. सो आमी ऑफिसान वचनासलेले, ऑफिसांक बाबा कॉल केले आमकां कॉल करनासलेले. सो ह्यो गोश्टीचेर आमी ते इतल्या लेवलाचेर पावता अशें म्हणून आमी तेन्ना चिंतलेय नासलेले. आमकां भितरल्यो सगळ्यो खबरी आसल्यो पळय त्यो खबर आसल्यो, पूण आतां हेंच्या मदीं आमी कितें उलयतले कितें हें करतले तें आमकां खबर नासलें. सो तेका लागून आमकां त्या टायमार तो इश्यू तेन्ना येयलो ना मुखार. सो तुमकां पयलीं 2-3 स्टेटमेंट दिला हेजे. विरेश बोरकार नॅशनल प्रेसिडेंट आशिल्लो हें खबर आशिल्लें तुमकां काय ना? हेजेर म्हाका सांगा. आमकां खबर आसलें जेन्ना आमकां पयलीं पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन जालें पळय तेन्ना आमकां खबर आसलें. सो आमी त्या लेवलाचे नासले कित्याक आमकां कॉन्फिडन्सांक घेतना आसलें. ही जी आतां सीईसी आसा ती आसा म्हणजे आमी तितून इंटरफियरन्स जायनासले. आज गरज कित्याक पडली इंटरफियरन्स जावपाक की हें सगळें ह्या लेवलाचेर पावले म्हणटकीर आमकां तितून इंटरफियरन्स जावपाक गरज पडली. आता परत विरेश बोरकार इज बॅक इन एक्शन. तुम्ही आता एक रोल घेतले, फाल्यां समज आरजीपी स्टेज विथ विरेश बोरकार जाल्यार रोल घेतले आणि हो प्रश्न हांवें शिरोड्या विचारलेलो, हो प्रश्न तुमकांय विचारता केप्यां की आरजीपी 27 जिखपाक येवपाची शक्यताय आसा तुमच्या मतदारसंघात?
आमच्या मतदारसंघाक आमी तुमकां सांगपाक शकना कित्याक आमचे मतदारसंघ फाल्यां रिझर्वूय जावंक शकता पूण जे रेव्होल्युशनरी जे गोंयाक लागून जे काम करताले आनी सगळे कडेन जे काम करताले तांकां घेवन आमी विरेशा बरोबर मुखार वचपाक आमी रेडी आसा केन्नाय रेडी आसा केन्ना रेडी आसा. सो फाल्यां बी हय. कितें प्रोग्राम आसा, प्लॅन आसा? सध्या विरेश बोरकाराक तांणी टर्मिनेट केला, पणजे येवपाचे, मेळपाचे, ऑफिसान येवपाचे, अशें कितें आसा जाल्यार मातशें सांगा. ना अजून तरी कांय ना. आतां मागीर लेट कॉल जातलो कितें आसा जाल्यार तेजे बरोबर मागीर तुमकां सांगता आमी. म्हाका मेसेज दिवन दवर तूं व्हॉट्सॅपाचेर. ओके ओके थँक्यू. थँक्यू गुड नायट. थँक्यू व्हेरी मच. हे आशिल्ले विशाल देसाय. तो म्हणटा ते प्रमाणे विरेश बोरकारा वट्टेन जे लोक आसा तातूंत ते आसा, तांचे टर्मिनेशन जाल्ले, ते सस्पेन्शनाचेर पावयल्ले. सद्या कॉन्ट्रोवर्सी चालूच आसा, रातभर हे चलतलेशें दिसता. आनी कितें अपडेट आयले तुमच्या मुखार? सो वी आर ऑल्सो ट्रायंग टू कनेक्ट मोर पीपल जे वर्क क्लोज टू विरेश, म्हणजे दोनूय वटेची आमकां स्टेटमेंट्स कळटले, दोनूय वटेच्यो बाजू कळटल्यो. जे लेट जॉयन जाल्ले आसा, खुबशे जे आमचे भाव भायर आसा युकेक बिकेक, तांच्या खातीर सद्या आतां येता आसतले ते घरा कडेन, आनी जे आमकां जॉयन जाल्ले आसा तेंच्या खातीर तुमी जेन्ना कामार आशिल्ले तेन्ना हांगा वेगळ्योच गजाली जाल्यो. विश्वेश नायक जे जनरल सेक्रेटरी आसा RGPचे, तांणी विरेश बोरकार हांकां टर्मिनेट केले इवन फ्रॉम द प्रायमरी मेंबरशीप. तुमकां चुकले जाल्यार हे शोकॉज नोटीस जी आसा ती वाचा तुमी. तांकां टर्मिनेशन ऑफ प्रायमरी मेंबरशीप ऑफ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी. आमचे बरोबर आसा सध्या लुसियो रोमकॉन. ह्याच्या पयलीं आमचे कडेन स्टुडियोन आयिल्ले. परत एकदां येवकार तुमकां लुसियो. दर दिसा एक कितें तरी चल्ला सध्या RGPन. आतां पळयत जाल्यार टर्मिनेशन जाल्लें आसा. युअर फर्स्ट रिएक्शन टू दीस टर्मिनेशन? रुपेश बाब पळय, म्हाका दिसता हिस्ट्रीन न्हू, इंडियन पॉलिटिक्साची हिस्ट्रीन म्हाका दिसता दॅट स्टेट जनरल सेक्रेटरी हॅज टर्मिनेटेड or tried to terminate a national president of a political party. आयज जे भाशेन कितें घडलां न्हू, इट्स लायक अ जोक. दीस ऑफिस बेरर्स आर टेकिंग अ पार्टी फुडें व्हरना, ते फाटीं व्हरता आनी ते काबार करूंक सोदता. हाव कॅन अ स्टेट जनरल सेक्रेटरी हू हॅज बीन एबसंट फॉर ऑलमोस्ट नाव more than a month, who has not come in front of media, who has not come in front to clarify his things after certain allegations on MLA, sign a document when he is already under suspension. It is a joke. Maka dista this is a null and void communication which will not be taken seriously. तुम्ही आता यू आर वर्किंग विथ विरेश इन हिज कॉन्स्टिट्युएन्सी. फाल्यां स्पिकराक जेन्ना हे लेटर वतलें हाजे टर्मिनेशनाचे, तेन्ना तुमी तुमची एक्शन कितें आसतली? आर यू गोइंग टू इन्फॉर्म स्पीकर अबाउट दीस, ऑर यू आर ऑल्सो नॉट कन्सिडरिंग एनीथिंग, लेट स्पीकर आस्क मी एंड देन आय विल क्लॅरिफाय, अशे भुमिका घेतले तुमी? No, let speaker ask, because जे भाशेन पळय, we have to understand that we have to go by the party constitution. Our party constitution says that the whole and sole power rests with the national president. The party constitution which is registered with the Election Commission of India. हे जेन्ना आमी रजिस्टर केले आमची पार्टी, ही कॉन्स्टिट्युशन रजिस्टर जाल्ली आनी अजून मेरेन तीच आसा as of 9th June 2026. So we need सो to पार्टी understand. कॉन्स्टिट्युशनाचे पण ते दोन कॉन्स्टिट्युशनाचो सध्या बोवाळ चल्ला आता. आनी अजयान जे कॉन्स्टिट्युशन दाखयलें तें म्हाका लेटेस्ट दिसलें, कारण तातूंत ताणें फुटनोट बरयल्ले आसा, तातूंत ताणें लेटेस्ट अमेंडमेंट बरयल्ले आसा. सो इट ओवरराइड्स युअर अर्लियर कॉन्स्टिट्युशन अशें दिसलें. No, pay. Whenever you are doing any changes to the constitution, you have to take a AGM meeting. For that AGM meeting taken, and if those changes were made or amendments were made, has the Election Commission of India accepted that and given them any communication? Do they have that communication? They will have to show that communication. So first you need to show whether he has got a communication that yes, we have received your amendments. Let's say to एक document आता आम्ही amendment केला. First he needs to tell us whether the constitution amendments were done by taking a annual general by taking a AGM meeting.
ते एजीएम मिटिंग जावंकूच ना, मग कशें चेंज केलें तुमी कॉन्स्टिट्यूशन? सो तर म्हाका जो आनी एक प्रश्न आसा जो टेक्निकली विचारपा सारको प्रश्न आसा. जर तुमी म्हणटा की कोर कमिटी ना सीईसी एक्झिस्टूच जायना एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जे नॅशनल प्रेसिडेंटाचे कॉन्स्टिट्यूशन आसा तेज्या प्रमाणे सीईसी एक्झिस्ट जायना. इज इट ट्रू? इट इज नॉट अ पॉवरफुल बॉडी. इज इट ट्रू? No, it is not. No, as per the constitution, which is with the Election Commission of India, the core executive committee does not take. And Okay. even if So whatever, now my question is, जर ती कमिटी नाच जाल्यार त्या कमिटीच्या मुखार वचून विरेश बसलो कसो तर, आणि त्या कमिटीच्या एका रिस्पॉन्स कित्याक दिले? त्या कमिटी मुखार ताणें कित्याक सांगले की आपल्याक हे डॉक्युमेंट दी, म्हाका ते डॉक्युमेंट दी, आपूण प्रोटेस्ट लेटर घेवन कित्याक गेलो? वेन द कमिटी जर तुम्ही मानीच ना जाल्यार विरेश वचून कसो बसलो? that's what I'm saying. Now, ते कितें ते म्हणटा न्हू, Viresh was waiting for the right time to show them that what he is and who he is. And that right time came, and when Viresh terminated them, they probably did not even know what was happening. Viresh passes काढून रावलो. Viresh thought that this issue would be resolved. When he got to know that this issue is not getting resolved anytime soon, he had to take the trick that he had under his sleeve, and that's what he did. Viresh was well aware about this thing. My question, you have not understood my question. Understood. You cannot say ki I Why he believe in came to the earlier committee? constitution. Let me finish. I will give you time to respond. कारण हे कन्फ्युजन इतले जाल्ले आसा की आमकां निजेन सुद्दां तुमची कॉन्स्टिट्यूशनां दिसपा लागले सध्या. सो माझी पयलींचे कॉन्स्टिट्यूशन तुम्ही म्हणटा नल एंड वॉइड, ते जे सीईसी बी आसा पळय ते नल एंड वॉइड. सीईसी बी लागना, नॅशनल प्रेसिडेंट खरो जाल्यार नॅशनल प्रेसिडेंट सीईसी मुखार जी नाच कमिटी तेज्या मुखार तो पयले कित्याक वता? एक. दुसरो, तो ते लेटरूय बरयता अंडर प्रोटेस्ट हांव आयल्लो आसा, म्हणजे तो व्हॅलिडिटेट करता की सीईसी आसा, अशें जालें ना तें? No, it does not mean that. It does not mean that just because he's going to a committee. See, the thing is what he was following what they were putting in. He was always कितें म्हणटा ते, he was always म्हणजे ताका कितें कितें म्हणीत आसताले ते. So when he came to know that the CEC does not exist, please understand, when he came to know that the CEC has no powers, that was the time he stopped going for the CEC meetings. Now you will get the answer. They are asking, no, they म्हणटा न्हू 70 दीस तूं हुंय आसलो, 70 दीस तो आसलो जेन्ना ताका गमलें की CEC बॉडी एक्झिस्ट करीच ना. म्हणून तो मुखार येनाशिल्लो सीईसी मुखार. Because the CEC does not exist as per the पण constitution. फायनली गेलो न्ही तो. द फॅक्ट रिमेन्स की तो गेलो. So गेलो तो. He went there because we asked him. We told him, all the members who support him, his constituency members told him, you go over there, once and for all try to resolve this thing. जेन्ना तुमी पयले आसतले ते विज्युअल्स बीन येयले आसते, विज्युअल्स बीन आउट जाले, एकलो म्हणटा ताका वॉस थोडे तेजेर आनी कितें एलिगेशन घालूंक लागले. So that was the time he realized that this can't be resolved by the CEC and whatever. So I'm not going to take any nonsense from the CEC, a body that does not have any power over me as a national president. So I will exercise my power at the right time. So that's what he has done. Again, the same question which I have asked earlier for Rahul. National Councilan कोण आसा? National Councilan, म्हाका दिसता विरेशूच सांगतलो नॅशनल कावन्सिलान कोण आसा तो. I think that question will be for him. I think You he'll be never the asked best him की बाबा नॅशनल काउन्सिलान कोण आसा काय म्हणून. No. Certain things is good to come out from the right people.